नमस्कार. हांव सुचित्रा S शेणे विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीत प्रसार जावचे आरोग्य भाग्य ह्या कार्यक्रमाक तुम सर्वांक स्वागत. आमगेले देहाक एक आधार दिवचे अस्थिपंजर. हे अस्थिपंजर मस्त सान आनी हॉड हड्डाचे संकीर्ण रचणूक. हड्डाचे बंधावळी कशी आसा आनी हाजी महत्व कसले म्हणून आमी आजी आमगेल्या आयच्या उपाख्याना पळया. आजी आमी आरोग्य भाग्याचे 38चे उपाख्यान म्हळ्यार 38th एपिसोडा येवन पावल्याचे. आजी आमी चयन केलेलो विशय अस्ति आस्ती नोईंग योर बोन्स. ह्या विशयार माहिती दिवच्याक आजी आमगेली संगात आसाची कोड्यलाचे प्रसिद्ध हड्डाचे तज्ञ या कन्सल्टंट ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर KR कामत हानी. डॉक्टर मामा तुमकां आयच्या उपाख्याना स्वागत. नमस्कार. डॉक्टर KR कामत हानी तांगेले MBBS पदवी कर्नाटका इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस किम्स हुबळींत, डी ऑर्थो कोड्यलाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेजांत आनी कोड्यलाचे फादरमुलर्स मेडिकल कॉलेजा सावन DNB प्राप्त करून प्रस्तुत कोड्यलाचे कस्तुरबा मेडिकल कॉलेजाचे डिपार्टमेंट ऑफ पिडियाट्रिक्साचे प्रोफेसर अँड HOD जावन तांणी सेव दिता आसाची. तशीची कोड्यलाचे अत्तावरांतसचे अमृता मल्टी स्पेशालिटी क्लिनिकांत तांगेले वैद्यकीय सेवा निरत जावन आसाची. आनी हांणी कोड्यलाचे IMAचे फॉर्मर प्रेसिडेंट आनी कर्नाटकचे IMAचे फॉर्मर वायस प्रेसिडेंट जावन हांणी सेव दिलेलो आसा. डॉक्टर मामा हे हड्डा डॉक्टर म्हळ्यार आमकां ते नांवान तो कळटा हड्डाचे एक संबंध पाविल्ले एक डॉक्टर म्हळ्यार हाड सम करता डॉक्टर म्हणून. जाल्यार ऑर्थोपेडिक्स म्हळ्यार कसं जालें? ऑर्थोपेडिक्स पूण सांगला रे. ऑर्थो म्हळ्यार स्ट्रेट, पिडिया म्हळ्यार चेरडो. सो चेरडाक डिफॉर्मिटीज म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ आकार विकार आसतना सान आसतना फुडें कालार मस्त तुगेले रिकेट्स, पोलियो तशें जावन डिफॉर्मिटी म्हूण जाता आसलें. ಸ್ವಲ್ಪ वक्र जावचे पांय हात तशें आसले तेन्ना ते आमी सम करूंक ताका स्प्लिंट म्हळ्यार एक आदार दिवन सम करचें आशिल्लें. सो त्या सम करचे ताणें सांगलें कन्वर्टींग द डिफॉर्म्ड चायल्ड इंटू करेक्टेड पोजिशन. सो ऑर्थो म्हळ्यार स्ट्रेट करचें, चैल्डांक डिफॉर्म. तशी ऑर्थोपेडिक्स म्हळ्यार नांव आयलें. मस्त जन ऑर्थो म्हळ्यार बोन म्हूण लेखतात. ऑर्थो म्हळ्यार बोन न्हय, ऑर्थो म्हळ्यार स्ट्रेट. सो ते आतां मागीर आमी ऑर्थोपेडिक सर्जरी जाल्या फुडें आतां खाली कन्जर्वेटीव म्हळ्यार ट्रिटमेंट पुरा सान बँडेज घालून एक तुगेल्या स्प्लिंट दिवन एक वादार दिवन सम करचें आशिल्लें. आतां तशें तो ऑपरेशन सर्वना त्याच्यान आमगे डिविजनांत ऑर्थोपेडिक सर्जरी जावन आतां तांतूं मागीर मल्टिपल ब्रांचेस येता आसात. फुडें आमी सर्जरी पार्ट जावन आशिल्ले. सर्जरी म्हळ्यार जनरल सर्जरी पुरो देह खंय सर्जरी करूं शस्त्रचिकित्सा करूं ताजी पार्ट जावन आशिल्ले. आतां आमी एक इंडिपेंडंट सब्जेक्ट जावन मागीर आमी आतां आमगे सब स्पेशालिटीज आतां एक येताच. जाल्यार ऑर्थोपेडिक्स म्हळ्यार ऑर्थो म्हळ्यार स्ट्रेट, पिडिया म्हळ्यार चेरडू. म्हणजे चेरडू वाले वक्र सोचे हात पाय सम करचे काम तुमगेलें. तुमी तशें सांगतना एक कालान तशी ताका नांव येवका म्हण जाल्यार म्हाका कसं दिसता म्हळ्यार आजन्म जावन मस्त नमनेचे तसले वक्रताय आशा पुरो म्हणून लिखता. आजन्मत 2-3 नमूने कायल भारी कॉमन आसा. आतां आमगेले एक 1000 चेरडू जातना आमगेले देशांत 1 कोटीगिंत चड चेरडू जातात. ते 1000 चेरडू जातना 2-3% आजन्म जावन अशे ऑर्थोपेडिक कंडिशन्स. एक वक्रपाद म्हणटात, कंजेनायटल टॅलिपस इक्वायनो वायरस और क्लब फूट म्हणून आसचें. आनी एक हिप्पांत आमगेले कुर्टा खीळ आसा पळय त्या कुर्टा खिळेन तूं हें जावचें कसं न्हय डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप जॉयंट डिस्लोकेट जावन वचचें. तसले पुरा ತೊಂದರೆ येवच्याक आमी कंजेनायटल डिफॉर्मिटीज तो कंजेनायटल प्रॉब्लेम्स म्हणून म्हणटात. आतां आमगेल्या चित्रान दाखयला चेरडाल पाय वक्र जावन आसा ताका ते बांदून सम केला म्हणून. करेक्ट. तो तांचो एक झाडा चित्र दिवन झाडां एक बर्ड घालो बर्डान आमी बांदून घालता ते बेंड आशिल्ले समजता. तांची एक आमी हें घेवन प्रिंसिपल करून आमी करेक्शन ऑफ द डिफॉर्मिटीज विथ बेल्ट आनी घालून ते पांयाकच करचे. ते आमगेले निकोलस एंड्री म्हणून आमगेले ते नांव दिलेलो मनीस फ्रांसाचो. ताणें ऑर्थोपेडिया हें एक कम्युनिटी मेडिसिना ब्रांच जावन आसल्यार तोंदर ना. म्हळ्यार प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्यूर तशी एक हें करून थंय आमकां
असल पुरा कायलो समकोरच्याक ऑर्थोपेडिक म्हणून केले. आता आमी ऑर्थोपेडिक सर्जरी जाल्या. आता आनी मुखार आनीक सब ब्रांचीस येतच. वय आतां ह्याच आतां स्लायड आयले जाल्यार विगत प्रश्न कसो म्हळ्यार ह्या चेडवांक आनी तूं आमी एक पंता पूण ऑर्थोपेडिक्स नाल्यार वर्ताचीची इथे म्हळ्यार थंय खंय पोवण गी जाता एक्सरे काडूंक गी पडलेले फ्रॅक्चर आसा गी पळोवच्याक म्हणून तशी हे फ्रॅक्चर म्हळ्यार कसो जालें आनी हे केन्ना पुरा जाता फ्रॅक्चर तो चेडवाक फ्रॅक्चर जावचे स्पेसिफीक म्हणजे सांजचे चेडवान खेळची ना. आमी केन्नाय तांकां खेळून राज्य म्हाका सांगची जाण चेडवान एक्टीव आसल्यार एक खुशी. तेच तांणी कनेक्ट करता आसा ते केलोडा रूख चडचे आनी ग्रावंडान खेळचे तसल्या टायमार मॅटार पडचे वयर रुखारचे वचचे स्टेप्सार चडचे कर काम करता गेलो चेडू न्हू. सो दॅट तसल्या टायमार आमकां elbow है कॉमन फ्रैक्चर वन ऑफ द कॉमन फ्रैक्चर अदर देन कॉलर बोन नेक्स्ट डे कहता है एल्बो लगी हाथ तो है वेरी इंपॉर्टंट फ्रैक्चर एल्बो म्हळ्यार तुका ह्युमरस बोनस पडा ह्या बोनाचे हंग फ्रॅक्चर जावचे अराउंड दी एल्बो. दिस इज कॉल्ड सुप्राकॉन्डलार फ्रॅक्चर वेरी इंपॉर्टंट कसं म्हळ्यार हे आमगेल ह्या एल्बो जॉयंट आसा हांगा वेरी इंपॉर्टंट नर्व्स आर्टरीज पुरो आसा. चूर ತೊಂದರೆ जाल्यार ट्रिटमेंट आमदो ಕೆಲವೆಲ್ಲ कसं करता सर्जन सकड वच्चो लोकल कोणी पुणे बांदितले त्यान पुसचे रगडचे दिस शुड नॉट बी डन त्या करूंक नचे आनी मस्त प्रॉब्लेम येता. सो असल टायमार करेक्ट आमी ते एक्सरे डायग्नोसीस करून कितले वगी आमकां ट्रिटमेंट दिवचे जाता ते केल्यार चेडवाक मागीर मुखार हात वक्र जावन आसचे ताका इमिडिएट केलो ते रक्तसंचार ब्लॉक जावन हाताचे बोटाचे बल वच्चे सपोज हात तसं चेडो म्हळ्यार फूड आतां 60-70 वर्स जालेले केलो जन आमी पळयल्ले आसा तांकां ते सान आसतना जावन आसता. सो त्या हे एक इन्सिडेंट चेडवान पडलेले तें जालें फ्रॅक्चरा विशयी समन ट्रीटमेंट जावन इडी ताणें लायफ लाँग ते उदकाच दवरून घेवचे हे गती पडटा. आलोचन कर दे विल बी ऑलवेज ब्लेमिंग द पेरेंट्स एज वेल एज भारी महत्वाचे विषय तुम्ही सांगले म्हळ्यार फ्रॅक्चर जाल्यार त्या समाजी जुडवा लागी नागी म्हण पळोवचे डॉक्टराला येवचे मस्त मुख्य म्हण खंडीत फस्ट ते डायग्नोज करचे आनी कितले लेवलार एक हार्ड ना कुडक जावचे म्हणल्यार ಸ್ವಲ್ಪ सार येवच्यो सार म्हळ्यार क्रॅक म्हणटा पण तशी जावचे ते डिफरंट आमकां मात कळटा. तूं बांदितल्यार गेल्यार ते गुण जावचे पुरो जाल्यार कशी गुण जाता ते जावन गुण जाता की ताजे ओरल कॉम्प्लिकेशन्स जाता की त्या पुरो आमकां गोतना. सो तांणी कसं करता ती बांदून सांगता जन केलो ती आतां पुराजन म्हणा ती केलो आमगे तळ म्हणटा आशिल्लें पापाचे तांणी कसं करता तांकां वग्गी जेवका आनी लागीं जेवका आनी कोणाला उणें तयार जाता म्हणून वतात पाप. आतां तसं लायक आमी सांगून दिवं येता पण तुमी तशी पळोवं नाका ती एक चेडवाल भविश्याक ताका फूल लायफ ऑन दी एफेक्ट दिवता एक इंजुरी. सो डोंट निग्लेक्ट देम and try to get the proper opinions. Correct असेल डॉक्टराक दाखयला ऑर्थोपेडिशनाक दाखयल्यार एटलीस्ट तुका फॅमिली डॉक्टर दाखयला तो पळोवन एक सांगता हे पुरा तूं ऑर्थोपेडिक हांव करना म्हाका चॅक करूंक म्हाका हे आसा गेलो की तितली हे गोत्ता. सो आय विल सेंड यू टू ए ऑर्थोपेडिक सर्जन देन ही विल डू द नीडफूल म्हणून केल्यार तसले आमी तांकां एज्युकेशन दिल्यार आमी असल प्रॉब्लेम मुखार येवचे प्रॉब्लेम दाखयता मुखार पण ते पळय गन स्टॉक डिफॉर्मेट म्हळ्यार गन्ना चित्र घाला असेल चेडवाक तांकां दुखें कसं नासना जाल्यार पळयतना पडा त्या चेडवाक हात केन्नाय वक्र आसता तशें जाता आनी त्या मागीर सम करता जाल्यार व्हडलें ऑपरेशन करता तांचे तूं फस्ट ते पळय पिन्न घालून सर्जरी केला जाल्यार ते के वायर म्हणटा आमी. सो त्या वायर घालून केल्ले म्हणजे जाल्यार विदीन 2-3 days 2-3 hours to 2-3 days म्हळ्यार 2-3 दिवस भितर केल्ले म्हणजे जाल्यार असेल पुरो प्रॉब्लेम येवचे उणे. एटलीस्ट डॉक्टर सांगता ते कसं कसं नासता कितले केअर घेवका म्हणून सांगता ते आमगे लायक आजिके हळ्ळीन तरी सकड चड केलो जन वतात ओन जाला न्ही म्हणा हांव तांणी कितें वता म्हळ्यार ते लागींच आसलो कोणाले बांदून वतात ताजे नंतर हे सगळे प्रॉब्लेम येता तर आमगेले येतात. मागीर सर डॉक्टरान सर्जरी जावका म्हणलें सर्जरी म्हळ्यार आगत तसले मात करता आनी तुमी तांतू ते फस्ट एक इमेज आसा तेन्ना म्हाका त्या पळयतना काय दिसता म्हळ्यार आमी सांगता न्हू चेडवांक धरतना अशी खाक्या बलान धरका अशी हातान धरूनच पुल्ड एल्बो जाता म्हणून. एक्झॅक्टली ताका लायक एक कंडिशन आमकां कोत आसलें बरें तें कसं म्हळ्यार नर्स मेड एल्बो म्हणटात. नर्स मेड म्हळ्यार घरला एक चेडा पळोवचा एक जन दवरतात आनी अम्मा आसा. सो अम्मा धरतना युजली कसं करता हात धरलो ते अगूर धरता तांडिना तांडून वचना तांची सलगे निमित्त शेंपर चेड पक्कर चड तांडले म्हणटाना हांगा आमगे सुपिरियर रेडियोलार जॉयंट म्हणटा 2 हाड्डां मध्यें हांव तुमकां दाखयता. हे चेडाल हाड न्हय हे 2 हाडच पडा
हाजीमध्ये एक सण जॉईंट हे असता ताका एक रिंग असता त्या चुकून हांव हे अशी मुखार येता इतलेशें इट इज स्मॉल मायनर थिंग बट चेरडाक मस्त दुख आसता चेडू ते हात हालयना कळ्ळा ते नर्स मेड और पुल्ड एल्बो तूं सांगूंक पडटा वेरी इंपॉर्टंट कंडिशन हांव सांगता आशिल्लें तें कसं जालें म्हळ्यार तंत तूं चेडू हालयना हात हालयना हांव आमी दोग जाण मारता वय तेन्ना आमगेले येतात विदीन 30 seconds that can be brought आमी कितले वेळा कोण दाखयता आनी खुशी येता हांव कशें तें टेस्ट करची म्हळ्यार चेडा समजला की हांव चेडा एक चॉकलेट दिलें तर चेडू त्या हातान घेता त्या हातान दिलें मार हांव दिता त्या हातान घेवंक तो म्हणून सांगचें and it is a very satisfying condition for orthopedic surgeon व्हडली म्हणून सांगा न्हू तूं केन्नाय कशें कोताचो एक डॉक्टराला येताले सिंपल प्रॉब्लेम आशिल्लो मनशान डॉक्टराला येतना ताजें सोल्युशन हे वग्गी मेळटा तेन्ना एक तृप्ती चेड हय आनी खूश खोश वग्गी आनी केलो डॉक्टर इतलो सुमार खूश कितलीक वेळा आनी दॅट इज लायक मॅजीक शेत जस्ट तूं एक हात अशी घुडोवन अशें केलें टक्क म्हणून वापस बसता मायनर जॉयंट सबलक्सेशन जॉयंट वय कितें की चुकला तें करून पळय सो तशी ताका पुल्ड एल्बो आनी ऑल्सो नर्स म्हणून ते कशी प्रिवेंट करूं म्हणजे युजली ते एक वेळा आयले अनेक वेळा येवचे चान्स आसता आनी 3-4 महिने नंतर कितें सांगूंक जाय सो आमी तांकां जागृत सांगतात कसान जागृत म्हळ्यार चेडा तुमी अशी खाक्यात उडयात हात त्या जॉयंट ಸ್ವಲ್ಪ लूज आसा चेड्याला आनी ಸ್ವಲ್ಪ जागृत करात ಕೆಲವು चेडू काम कर कसं खेळताना गिळताना काही जेवचेस मागीर जेवचे सर बट आफ्टर 5 years it will settle by itself there is no major surgery requirement कसं ना असल कंडिशन तशें ब्युटिफुल कंडिशन नाही चेडू हात हलयना चेडा कोणाकी आपल्याला दुखल्या म्हणून इमिडियेट तुम्ही ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ಕೆಲವು MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ತರಿ ಕೋಸಂ ಕೊನು ಟಕ್ ಬಸ್ ವಿದಿನ್ 5 seconds things will be settled ಬೇರೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಕಿತ್ಲೇಚಿ ಚೇರಡಾಗ್ತು ಉಡ್ಕರತನ ಧರ್ತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವರು the joint loses within 5 years it will become normal अक्क अजिकतर कसं विशेष चिकित्सा विशेष खाण तसं ना ना कसं नाही म्हणजे इट इज जस्ट म्हणलं ते करेक्ट डायग्नोज झालं तर काय एक्सरे समेत काढणं जाणे भारी गुण आहे एक्सरे काढचे मला रिकरंट जात म्हणून झाला रे एक मस्त स्वेलिंग म्हणून मस्त स्वेलिंग आहे ना कळलं कसं चेंडा नाही ना मे बी फ्रॅक्चर जाऊन अशा परत त्यानंतर पडली बॅ पण आमकां एक डाऊट येता बट ॲक्च्युअली इट इज नर्स मेड एल्बो बिकॉज ऑफ दॅट लिटल बिट ऑफ रॅश हँडलिंग ऑफ इट अँड द चाइल्ड हावे कपचरडा एक्चुअल जॉइंट लूज होचे चान्सेस व्हेरी इम्पॉर्टंट तशी आता तुम्ही तर सांगले एल्बो फ्रॅक्चर मस्त कॉमन फ्रॅक्चर म्हणे दुसरे कसं फ्रॅक्चर कॉमन आसा आनी हांव म्हणटा क्लाविकल फ्रॅक्चर कॉलर बोन म्हणटा पळय फोर आर्म आहे फोर आर्म फ्रॅक्चर म्हळ्यार हे दोन हाड आसा पळय आमगेले रेडियस आनी अल्ला म्हणटा आमी सो रेडियस आनी अल्ला बोन पळय हे फ्रॅक्चर जावचे चेडवालांक तूं हे जालें म्हणजे पळय आतां शेप चेंज जाता तुवें पळयलें ते केन्ना हाड वाडला सो ಕೆಲವು हात अशी डँगले त्याच्या असं आमा भय सूर जाता निजावन केवळ भिता ते घरला कसं करचें जाल्यार रे म्हळ्यार सिंपल ताणें एक अडिको भंय जाता एक सान एक पेपर ना 4 फोल्ड करून एक रट्टाचे एक दवर घेवन बांदून एक स्लिंग अशी गळा एक आमी हें घालून सोड शॉल घाल थिंग तोंदर ना तें घाल म्हणून तूं घरला ट्रिटमेंट दिली ताका म्हळ्यार वॉट इज द फर्स्ट एड विथ आयस दवरीत हां हे दोन क्यूर न्हू तूं डॉक्टर आपण एक्सरे काढा एक्सरे दिसता पडते दोन्ही फ्रॅक्चर जाला जावं जाल्यार ताका सिंपल प्लास्टर पळय फस्ट ते आनी सकयल ते फ्रॅक्चर ताका प्लास्टर आमी रिडक्शन करून म्हळ्यार अनस्थेशिया दिवन चेडवाक आमी ते बोन अलायनमेंट सम करतात म्हळ्यार ते लायना येवं तशें करतात आनी त्या नंतर प्लास्टर घालून सोडतात एक ಕೆಲವು वेळा जायना म्हणून चेडूं ओड आसा 12-14 वर्सां आसा म्हणून जाल्यार तसले टायमार ಕೆಲವು वेळा अशी वायरांनी घालून ते नेल म्हणटा आमी ते ताजे भितर घालून सम कोणते जात आतां कसं जाता पळय तुमी चेडा वग्गी हाडलें म्हूण जाल्यार मस्त स्वेलिंग आनी एरी म्हूण जाल्यार रे ते आमकां सियामान पळोवन क्लोज जावन करूं येता व्हडलें गाय ना ऑपरेशन केला 1-2 स्टिच भितर काय सो वी टेल इज क्लोज रिडक्शन आनी इंटरनल फिक्सेशन तेन्ना तुका ह्या पुरो म्हळ्यार सान मट्टाचें फ्रॅक्चर न्ही अशें दिसता म्हाका न्हय म्हळ्यार सादारण चेडो पळय बँडेज जावचो पळय फ्रॅक्चर म्हळ्यार कुडको जावचो आनी कुडको जावन एकडता ताजी शेप अशी डिस्प्ले जावन अशें चान्सेस तें पुरो सम करची जबाबदारी आमगेली ऑर्थोपेडिक सर्जनाली सो युजली त्या फ्रॅक्चराक ಕೆಲವು आमी करेक्ट ट्रिटमेंट घेयनी डिले जालें कॉम्प्लिकेशन तशी तुमी त्या वेळी सांगताना सांगले कॉलर बोन फ्रॅक्चर म्हळ्यार अंगाचे शोल्डर आसचे खांद्यार आसचे बोनाचे बरी कॉमन चेडणान पळयलें समेत ಕೆಲವು जन हांव सुकू उडगास आसना तिगेलें काम फुडेंच कालान 7-8 चेडो आसा म्हणून खंय उडगास 3-4 वीक वार जाता रे हांगे सावन गुळू शकता कॉलराले तेन्ना आमगेले आपण हाडचे आशिल्ले कसं म्हळ्यार हांगे गुळ लायला म्हण पळयलें ते कॉलर बोन जावन ते हील जाला
तसे दॅट इज अ सिंपल फ्रॅक्चर. आम्ही युजली कोणी जाता एक स्लिंग दिला पुरो एक अशी एक गळा एक बांधून सोडा पुरो एक एक फिगर ऑफ 8 बँडेज म्हणटा पळा 8 शेप 8 बरेल्यावर एक बँडेज म्हणटा त्या घाला त्याला सगळी पळा त्या चरडाक एक ते एक स्वेलिंग आयला पळा एक सारे गुळशे आसा तशी 70 किलो जरा नेवचे आसा त्यामुळे हील जाता आसा 3 to 4 weeks आणि इजी फ्रॅक्चर युजली आता मला अडल्ट्स आणतो व्हडलीचे अंतंतू ताका ऑपरेशन करतात ना म्हणना बट चेडवांचो साधारण जावन ऑपरेशन करचे करता आणि इट विल युजली कॉमनली अशी गुळ लासपण सगळं भिवका म्हणून त्या आपे रिमॉडेल जाता आणि तेच म्हणून बोनाचे किंवा भारे विशेष हे म्हणणार हे बोन हील जातना स्कार्स होणं वरल कಡೆ स्कार्स घायच्या घायाचे हें बरतो पळा ताजे एक कल वरना तितून गुड बोना is a bone is programmed to heal म्हणतात it is a tissue it is programmed to heal always आता एक पण आता ऑर्थोपेडिक्स ना चलती की बोन हील जावचे काय ತೊಂದರೆ भायर गजाल तुम्ही प्रयत्न करचे म्हणजे निमगिला रे इट इज आवर एम इज टू रिड्यूस द पेन डूकून करचे दोन इथं करेक्ट अलाइनमेंट दिवचे तीन जलतीतलं ಒಗ್ಗಿಜೆ ಒತ್ತಸ್ಕೋವೆ ತಾನು ತಗಲ್ ಕಾಮ್ ಹಾಕಿ ತಗಲ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಂಶ ಒತ್ತಸ್ಕೊರ್ಚೆ बोन विल ही इन स्पाइट एंड डिस्पाइट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन सो आम्ही हील करू अशें सांगले हील वयर आनी करचे तागेले बॉडीन करचे सो आम्ही ताका सहाय करचे तागेले दूख आसा दूख एक मात्र जोर आसता खंयची बोन फ्रॅक्चर जाल्यार ती दूख ना समज ते दूख बोगी लागून गोत आसता फ्रॅक्चर दूख पडा भारी जोर आसता त्याची कॉर्नर बोन फ्रॅक्चर तुम्ही सांगले ताजितल्या हील जाता थंय एक गुळ अशी येता म्हणून आता फ्रॅक्चर जाले कूडले तुमगेले हाडणारी म्हळ्यार कॉर्नर बोन फ्रॅक्चर जाले कूडले तुमगेले हाडणारी आनी तुमी ताका प्लास्टर घालून सम केल्यार तशी व्हरता कितें गुळ्ळो ना गुळ व्हरना गुळ येव चान्सस होऊन जाता आयल तिकडे साना नमुना आसता बट दॅट विल बी 3-4 महिने भितर ते समजावता तांचे होड गुळ आसता तूं कसं नाही पळय एक 6 महिने 1 वर्स वता बट कितले वेळ हांव सुगंध दुवेल कॉलर स्वेल पळय यो चारडा तशी व्हरते आनी 4 जण निमगिता जी निमगील कुळ आनी कितें चड जाता तांणी भितात सो आमी तांकां कावन्सील करून पेटोवंक दिता कांय भिवत नाका समजत त्या तांणी मग बस आनी डॉक्टर चेस पळय हें मोस्टली जायले दिसता तशें बट वी ऑलवेज टेल आमचे आतां आनी कांय भिवू नाका तुका फस्ट ताका कळलेला हांव इतलें ಸ್ವಲ್ಪ जेवचे पळय दिसलें बट नथींग टू वरी मोस्ट ऑफ थिंग कॉलर बोन इज सेफेस्ट तांचे एल्बो न्हय एल्बो इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ताका हांव एल्बो फस्ट केलो दॅट इज इवन द सेकंड कॉमन फ्रॅक्चर दॅट रिक्वायर ताका फस्ट जागृत जावं ताका आमी केलो कशें आवड ताण थंय वचून तागेलो वचून समजला ते केलो मायनर फ्रॅक्चर हांगा जालेले ताण सम करून शकता कोण तो बांदितलो समजा क्वॅक्स म्हणटा आपण तांगेला चमकला की मसाज करता केलो जन परसन कायरोप्रॅक्टर करेक्ट तांणी करतात तांणी केल्ले म्हणून तांकां तागेले जाल्ला म्हणून आमी तशें रिस्क घेवचे नाचे चेडू डिफॉर्मिटी आयला मागीर लायफ लॉंग आसता बेश्टार आमी तसले करूनाचे केलो वेळा म्हाका कळटा कस्ट अशी तेन्ना तांणी करचे करता गव्हर्मेंट आस्पत्रे वचून दाखयत अटलिस्ट थंय पूण अशें ट्रिटमेंट वैज्ञानीक जावन करून दिवचे साय तशीच आनी एक सामान्य जावन पळोवचें मेळटा समस्या कसं म्हणल्यार नवजात चेडवांक तांगेले पाय वक्र जावन आसचे म्हटल्यार तांगेले ते पाय अशे भितर मोडलेले अशी आसचे हाचे विशयार ಸ್ವಲ್ಪ माहिती दिता आता चांगला बरें दिस आर कॉल्ड कंजेनायटल आजन्म जाता ऑर्थोपेडिक कंडिशन्स 2 इम्पॉर्टंट कंडिशन्स हांकां म्हणलें एक क्लब फूट म्हळ्यार वक्र पाद हे दोळा दिसता आमकां चेडो जाताना कळटा केलो आतां अल्ट्रासाउंड केल्यार तेन्ना कळटा तेन्ना सांगून आसता तशें जस्ट सांगून आनी ताका ट्रिटमेंट सिंपल आसा तो एक पॉन्सिटी मेथड म्हणून आयला ते पळय वक्र पाद ते पाय अशे क्लब फूट क्लब म्हणून गोल्फ खेळटालो तांगेले ते क्लब बोर्ड त्या बोर्डा वरी पडटाचे तूं अशी वागून आसता तशें आसता सो हें सम करूंक फूड सकट व्हडलें ऑपरेशन करचें गत तशें हां 1 वर्सा चेडो ते राखचे मागीर ताका पोस्ट्रोमिडल व्हडलो गाय घालून कितके चेडो तुमगेले पळयल्यात म्हळ्यार हें इट्स अ व्हेरी कॉमन कंडिशन एज कॉमन एज 1000 चेडवांक तो एक तकून 2-3 चेडो म्हळ्यार डिपेंडिंग ऑन द एरियाज कंट्रीन तो ಕೆಲವು राज्यान तशें पळयलें एवरेज 2 चिल्ड्रन 2 to 2.5 म्हळ्यार आलोचन करे लक्ष गटले चेडू आमगेले देशांत ह्या कंडिशनान जातात हाका नवे ट्रिटमेंट ह्या ट्रिटमेंट आयला प्लास्टर घालून उचिना ते एक मेथड आसा पॉन्सिटी मेथड म्हणून हे फ्रांसान तो एक डॉक्टरान एक केलेलें हेच्यान हागे विशेष कसो म्हळ्यार ह्या डॉक्टरान मस्त तांगेले कोणी आयकना ते तांगेले पेशंट्स आसा पळय म्हळ्यार आनम आसा पळय चेडाले तांणी हें केलें कसो
पॉप्युलरायज केलं आता इंटरनेटाचेर गुगलाचे टायम न्हू तांणी कसं सांगू म्हळ्यार आमगेल्या चेडवाक ऑपरेशन नाशे हे डॉक्टरान समकला ताण मागीर बरोवल देश आपलो आतां पैर पैर अशी उरता ताका विडियोज पूर अवेलेबल आसा कशी आहे विदाउट सर्जरी सना सर्जरी एक स्टिचाची एक सर्जरी एक लेवलार करपा पडटा वार 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 तुवें प्लास्टर चेंज कर न्हू पळयता शेप चेंज जाता चेड्याल त्या पांयाचे आनी पांय नॉर्मल ताजे नंतर एक बेल्ट घालो आसा तशें केलें म्हणजे त्या कसलेय प्रॉब्लेम ना अशी सर्जरी ना अशी ऑलमोस्ट सर्जरी ना अशी म्हणजे एक सनाची एक स्टिचाची एक लोकलार सर्जरी पुढे एक वर्सा चेड्याक अनस्थेशिया दिवन 1.5 घंटा सर्जरी कर न्हू मस्त खर्चय जाता रिस्कय आशिल्लें तें पूर्ण ना अशी सिंपल मेथड आनी आमी कसला सांगतास म्हळ्यार दिस इज व्हेरी कॉमन तुम्ही काही पळोवन शकना हळ्ळीन तूं हांगा तेन्ना आणत चेड्याक कॉलेजीन ते मागीर पळोवप 5, 6, 8, 12 तशी इयर्स तसं एडल्ट्सांक हांव पळयलां पण यशस्वी కొంచెం तांकां विंगडा एक फुटवेर जावका बरोबर फॉर समज हें मात्र जाल्यार हांव निमगुचे फाल्यां ते चेडूं ओड जाता तुका निमगीत हांव आनम केलो वाडा म्हणटा येवच्या कशें शकता अशें शकता तशें आसलें फाल्यां तो ओड जावन तुका निमगीत म्हगेल फ्रेंडाक समकेला तेका आनम कसलें काय ದುಡ್ಡು आता आमी फ्री जावन मेनलाक आस्पत्रे करता आसात लास्ट 8 years दाखोवन आमी मोर देन 200 चेडवाक प्लास्टर घालूचे गुरुवार हर गुरुवार घालतात आमकां विंगड जिल्ह्याचे पेशंट पण येतात चेडवां येतात तांकां हाडून आमी प्लास्टर घालून स्टेप बाय स्टेप ते सम करून समजायचं एक 100 अशें करतना 1-2 ಸ್ವಲ್ಪ रेसिस्टन्स जाता तांकां मायनर सर्जरी रेकमेंड करून ते करून दितात बट as high as 100 ಅಂತ 100 ಇಂಟು 95 98 ಚೇಡುವಾಂಕ ಆಪರೇಷನ್ ನಾಶಿಕೋಚೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾನ್ಸೆಟಿ ಮೆಥಡ್ म्हणतात कंडिशन वक्रपात म्हणजे पाय ಸ್ವಲ್ಪ अट्टे कार म्हणतात समजा अट्टे कार म्हणतात अनेक एक सामान्य जावन आसचे समस्या म्हळ्यार एक पाय बुड्डो एक पाय दीग आसचे करेक्ट या वय आजन्म जावन आसचे की वय ता एक ಕೆಲವು कंडिशन ಅಂತ आजन्म जावन येवची कंडिशन इज कंजेनाइटल डिस्लोकेशन ऑफ द हिप आता ताका DDH म्हणतात डेव्हलपमेंटल डिस्प्लेस पण हिप जॉइंट आसा पळय हे जॉइंट हिप जॉइंट एक ताका एक सॉकेट आसा एक बॉल आसा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ओके हे बॉल एंड सॉकेट हे करेक्ट जावन जायना हे हंगे येवन रावता कळवा सो अगोर डेव्हलप जाता वयर वयर वता हे वयर येता हे हेड पळय हेड और बॉल आसा पळय हे वयर येता त्याची वयर जाता कॅमेरा पळय हे हंगे येता हे डेव्हलप जावचेच ना सॉकेट आणि बॉल या वयरचे डेव्हलप जावचे तशें DDH म्हणतात हाची प्रॉब्लेम कसो म्हळ्यार हे पक्कन कळना सांज चेडा जेन्ना चेडा तूं टेस्ट करतना तूं अशी पळयतना सगळ्याक नॉर्मल दिसता सो ताजे खातीर हर चेडो जेल्ले कुडले एक पिडियाट्रिशियन येवन पळयत तुमी पळोवन अशें पळय ताजे चेड्याल बात्ता दाखोवन स्टार्ट करून मार्क्स मेळशन पाय अशी धरून अशी खेळता तुमी लोक पळय कसो त्या टेस्ट करता म्हणून ही इज ट्रायंग टू इवन अल्ट्रासाउंड ಅಂತ पळयतात मागीर हें करून पळोवचें टेस्ट करून हिप जॉइंट कुर्टाक हिळी करेक्ट जाग्यार आसा की ना म्हणून संशय येयला रे इट इज as high as 1 to 5 babies out of 100 may have it initial period पण मागीर उंच येता म्हणून येताच ते आस म्हणून आमी ताका ट्रिटमेंट ओव्हर ट्रिटमेंट केल्या पळय तोंदर ना अंडर ट्रिटमेंट करूनच सो ते रेकॉग्नायज जायनाशी वेळ जेवचे ना करून हे कळतना तूं गुड्ड जातना पाय गुड्ड जातना वेळ बसता ते कळतना तुका 2 वर्स 3 वर्स जावचे उपरा केन्ना वेळ आम म्हणा ते चेडवाक हें घालतना कसून तुका आमी अंडरबाग घालतना त्या पाय लागला की येवन तिका कशें जाता एक सायड वच्चे ना दूर करूं जायना पाय तशें म्हणटा येवन समजायचं मागीर चेडा ಸ್ವಲ್ಪ पाय दूर करतना कशें जाता हांवें दॅट इज वन ऑफ द रिजन आनी एक क्रीज चेड आसता व्हडले एक मध्ये गॅप त्या पुरास म्हणून दिल्यार नेरी गॅस म्हणून दिल्यार आमी आनीक चेड टेस्ट करता बट एवरी चाइल्ड बॉर्न हर एक चेडू जेल्ले कुडले हें टेस्ट करून पळोवन आमी आसा की ना हें कंडिशन पळयता कसो इट्स आज इट्स अ कन्सिल्ड पोजिशन कंडिशन म्हळ्यार ते आमकां दोळा दिसना तांचे वक्रपात जाल्यार इजिली कळटा तो पळयलो ना इजिली कळटा मनात कळटा हावसूक कळटा हें डॉक्टराकय कश्ट आसा आनी ताका टेस्ट करून पळोवका इवन ANM ताका शिकयतात डेलिव्हरी पाय एक दीग एक सान आसता म्हळ्यार ते हाजी DDH निमित्तागी वन ऑफ द रिजन इज दॅट आनी DDH जाल्यार इट इज ट्रिटेबल लिटल डिफिकल्ट जाता ते ट्रीट करूं जाता कितले वगीन ट्रिटमेंट करता पळय स्टार्ट करता तितल्याक
रायट ताजे खातीर यू डिटेक्ट अर्ली ट्रीट अर्ली म्हळ्यार कितले ते ಕೆಲವು हांव पळयलां तांणी आतां एडल्ट जावन आसाची तांणी एक वाण फ्लॅट घालताची आनीक वाण हिल्ड घालताची तसलें स्पेशल वाण करून कसं नाही करूं जायना म्हणजे ऍटलिस्ट मिनिमम तशें करता पुरो ऑपरेशन आसा तेज्यान पांय गुंडा लिंब लेंथ डिस्क्रिपन्सी एक मिनिमम एक 100 to 150 कारणस वन ऑफ द इजिली डिटेक्टेबल अँड ट्रीटेबल कंडिशन इज DDH म्हळ्यार डेव्हलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप गोटाक हेळी आजन्म जावन समाजी रूपण जायना रूप येवका रचनेकाची ತೊಂದರೆ आनीक एक सामान्य जावन समस्या कसं म्हळ्यार कळप पडचें हे कळप पडचें म्हळ्यार कसं जालें आनी हाजे चिकित्सा कशी एक स्ट्रेन एक स्प्रेन स्ट्रेन म्हळ्यार मसल स्पाझम येवचें केन्ना आमी कसो सडन बक्सून काडटालो आतां धरल्या बरें कुटाक वेरी कॉमन कंडिशन मसल स्ट्रेन सो यूजली ताका मेजर कसं न्ही कायलो आस कामूंक ना केलो कायलो आशिना सडन बिकॉज ऑफ द जर्की मुवमेंट ऑल्सो कॅन गेट इट आनी ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ ವಿಂಗಡ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣ ತಾಜಿ ನಿಮಗೆ ಜಾವಚೆ ಬರ ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾವನ್ ಜಾವಚೆ ತಾಚಿ ಕಂಚ सडन जर्की मुवमेंट जावन आसता की निदल एक अक्कर जावन निदन आसता सनाज पेस आसता ट्रेन आवडता कोणी येता ಸ್ವಲ್ಪ एक पण ताका गट्टी हांतला आनी ಕೆಲವು ಜನ चेंज ऑफ पोस्चर सम क्लियर निल जाता सो आमी ताका कसं करता सिंपलेस्ट टू कीप आयस सडन आयला आनी कसं नाही विंगड एक परेश करून काय ना ताका ಸ್ವಲ್ಪ पेन किलर दुखी निवारक जावची गोळी आनी मजल रिलॅक्सन दितात आनी 2-3 दिवस भितर उण जाल्ले म्हणजे मागीर रेस्ट घेवचें सांगतात ह्या सोडल्यार मागीर म्हणजे ಕೆಲವು जन डिस्क ಅಂತ येता मस्त तक्क वळ जाता आसता तांकां पाटीक कारण कसं म्हणून पळोवका देर इज अ समजा पोस्चर करेक्ट ना एक मजलान कसं प्रॉब्लेम आसा तो टिश्यू मसल टोन समना मागीर विंगड कसं लागींच ऑर्गन्स आसा पळय तांचो कसं ತೊಂದರೆ आसल्यार एस्ट जावचें सो देर आर वन्स अगेन इट्स अ कॉमन कंडिशन बट कॉमनली इट इज ड्यू टू वेरी मायनर सणा कारणा निमित्त आसता पुरो त्या कारण कोण जावन त्या मागीर वरल्या म्हण जाल्यार इट इज आवर ड्युटी आनी पेशंट्स ड्युटी इज कम एंड रिपोर्ट ताणें घेवन दाखयलें मात्र ಸ್ವಲ್ಪ जाल्यार मागीर तेच टॅबलेट घेवन बसता दॅट इज डेंजरस आतां हांवें एक पळय दिलें म्हूण तेंचे आनी वापस ताका वचचें ताणें दॅट इज नॉट त्या मात नाही ताणी दुसऱ्यांक दिताची तो त्या प्रॉब्लेम मात्र घे मागीर पुरा काही शाक दिवचें मसाज करचें हां तुमी तशें म्हणटात म्हाका एक प्रश्न उडत आसता आमी आतां एक पंता होन शाक दिवका म्हणटाची एक पंता थंड उदक रायस दवरका म्हणटाचे हाँ केन्ना कोरका यूजली साधारण रूल कसं म्हळ्यार सडन दूख येयलें म्हणलें ताका आमी आयस दवर म्हणजे बारलाक इट पेन स्प्रेन स्ट्रेन फ्रॅक्चर्स डिस्लोकेशन्स खंयच्या करा स्पोर्ट्स आनी आसा थंय जोर दुखी सडन आत्ता आयल्या म्हळ्यार अकस्मात जावन आयलें म्हणलें तसले टायमार आमी आयस दवरचें एक घंटे दुखी केन्नाय आशिल्लीची ताका आमी ऑस्टिओआर्थरायटीस एक सुमार दिवसान दूख आसता स्टिफ जावन आयस तसो लागा आमी होवन दिवचें दॅट इज द बेस्ट वे टू आमकां जनरली दुखी आशिल्ली दुखीची चड जाली आशिल्ली दुखी वापस आयली तसले टायमार आमी हीट देवयत म्हळ्यार होवन देवयत फर्स्ट टायम आयली सडन आयली आयस इज द बेस्ट तशी ताका ट्रॉमान रायस ट्रिटमेंट म्हणटात ट्रॉमा म्हळ्यार घाय जेवच्यो आनी पेट्ट जालें रायस ट्रिटमेंट रायस म्हळ्यार रेस्ट रेस्ट आयस क्रेप एलिवेशन ऑर कंप्रेशन एलिवेशन सो मागीर पळया तेन्नाची म्हाका आनी तसो उडक आसत म्हळ्यार केलो जन जाल्यार मनान एक मिथ्याधारण आसा म्हळ्यार मिथ आसा कसं म्हळ्यार एसींत बसल्यार हड्ड करगता म्हणून तया कितली सम म्हणून तशी कसं ना एसीकने का ತೊಂದರೆ ना एसींत ಕೆಲವು ಚೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ जावचे चान्सेस एसी निमित्तान मे बी एसी काही समस्या बसल्यार नाही तू न बसल्यार तुका हार्ड हें जाता वीक जाता कसं सांग हार्ड वन मोर गुड थिंग अबाउट बोन कसं गो बोन टिश्यू जत्त आसता वत्त आसता जत्त आसता ताका मेटाबॉलिझम म्हणटात इतलें म्हळ्यार जाल्ले दिवस दाखोवन वरचे दिवस ते आमगेले बोनान तूं ते मेटाबॉलिझम जाता फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन रिजॉर्प्शन फॉर्मेशन रिजॉर्प्शन ते जत्त आसता बोन जाता वत जाता त्या उण जाता केन्ना म्हळ्यार तूं एक्टिविटी उण जालें ताका नुता बसचें ना केन्नाय लायक ना आतां आमी कितले प्रायज तांगेलें काम तांणी करता आसा ती आमी चड करता म्हणून सांगल्यार आमी म्हणटा कांय पुढे करतल्याक नाका म्हूण सांगनाका पण जागृत करी म्हूण म्हणटात कशें म्हळ्यार स्लीप जायना अशें पण अशें
तशी इनॅक्टिव्हिटी कॅन रिझॉल्व द बोन. आय थिंक हांव तुका प्रश्नाक उत्तर दिताच म्हणटा वय वय त्या इनॅक्टिव्हिटी म्हणून थंय बसना पूण त्या एसीन तशें पुरो भायर अशें वय. रेस लेता. सो आय विल सो एसी डायरेक्टली कसले कनेक्शन ना तुम्ही इनॅक्टिव्ह जावन खाई बसल्या रे तुमले बोथ बसल्यार ना खंयच्याक लायक ना. इट इज नॉट गुड फॉर बोन्स ऑल्सो, मसल्स ऑल्सो फॉर दी एवरी अदर ऑर्गन. काय पण करता असलें लायक एज लॉंग एज युअर ॲक्टिव्हिटी इज गुड. अनेक एक अजन्म जावन आसची समस्या म्हळ्यार ही सेरेब्रल पॉल्सी म्हणून. या सेरेब्रल पॉल्सी म्हणून कसं म्हणून आमी वीक्षक आसात सांगता. सेरेब्रल पॉल्सी म्हळ्यार आमगे ब्रेनान तो एक त्यामुळे मोठा जॉइंट्स आणि हालोचे मसल्स आणि हँडजोचे एरियाज त्या एरियान तू एक फिक्स्ड लेजन असता. सो त्या टायमार एक पट्टा असतना एक भायर येतना एक भायर येतरी त्या एरियाक ब्लड सप्लाय एक डॅमेज जावन ते जावचे. सो ताका सेरेब्रल पॉल्सी म्हणटात. म्हळ्यार ब्रेनान तू एक एरिया तो पण हे चेडू पुरो सेरेब्रल पॉल्सीन तू आशिल्लो चेडू हे समोर वन ऑफ द कॉमन कंडिशन. तुमी मस्त त्या रिहॅबिलिटेशन सेंटर्स आहेत ताणें पळोवन अशें पुरो. सो एक कसं म्हळ्यार आमगे एक उद्देश कसो म्हळ्यार असो चेडू आहा तो ते निदनू आशिल्ले चेडवाक बसकोरचे बेश्टे चेडवाक राबो चेडवाक चमकोचे तशें. सो मेक देम एज प्रोग्रेसीव एज पॉसिबल. दॅट इज आमगेलो एम आसता ट्रिटमेंट करतना. ताका विंगड तमने ट्रिटमेंट आसा, मेडिसिनल ट्रिटमेंट आसा, एक्सरसायज करचे आसा, अशे एप्लायन्सीस रोलेटर तशें विंगड आसा. हे दिवन आमी सम करतात. आमी तसो असल चेडवांक आमी तांणी बेटर जावं तशी खंडीत प्रयत्न करीत. हे कसले ह्या बर्थ पाल्सी म्हळ्यार ಕೆಲವೊಂದು चेडू भायर येतना ಕೆಲವೊಂದು ಮತ್ತೆ लास्ट भायर येतना शोल्डर तजोट आसता डेलिव्हरी जातना तेन्ना कसं ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जाता. तेन्ना हात भायर समय येना तो शिरकून पडटा. तेन्ना तांकां हें कसं एक हात पळय ट्विस्ट जाला म्हणटा तशी त्यावर घेता चेडू आका पोर्टर स्टिप हँड म्हणटा. म्हणजे एक पोलिसमॅन स्टिप हँड पोर्ट पुलिसान टिप घेतना घेवचे तशें म्हणटात पाल्सीक. सो यूजली ना 1.5 वर्स म्हणटना ऑलमोस्ट 70 to 90% समजता. बट ಕೆಲವು चेडू समजायना म्हणजे ताका ऑपरेशन समेत आसत. हाका ಕೆಲವು स्प्लिंट आनी दिवन म्हळ्यार सम करचे आसा. मस्त कसो हांव हे कंडिशन हांव सांगता कसो म्हळ्यार एक मस्त जन कसो भिवन वता कितें म्हणटा तें हांव शोक चेडाला मोव खंयच्याय चेडू नॉर्मल कसं रे जेवता तशें म्हणटा तांणी मस्त हें जाता ह्यो जाता गेलो तांणी डॉक्टर येवन दाखयचे आसा. ಕೆಲವು आमी नॉलेज आशिल्लें मागीर ಕೆಲವು जन येवचे जायना तांणी इंत करला आसून भोगता ती. बट दीस कंडिशन कॅन ऑकर ड्युरींग द डिलिव्हरी. इट डजंट मीन दॅट तांणी तुका कोणाला मिस्टेक आसा तशी अशी म्हणून जाल्यार ताका ट्रिटमेंट आसा, ताका कॅर आसा आनी ते ऑलमोस्ट नॉर्मल जाता. आनी मस्त जन तसो म्हणटात आमकां मस्त भंय आशिल्लें आतां समजलें 3 म्हयने म्हणटना 6 म्हयने म्हणटना 1 वर्स म्हणटना ऑलमोस्ट नॉर्मल जाता. ट्रिटमेंट म्हळ्यार ते कॅर दिवका ताका एक्सरसायज करता स्प्लिंट करता परत दितात आनी रेग्युलर फॉलोअप जावं तशी जाता तरी जायनी म्हणजे ऑपरेशन करून सम करूं जाता. म्हळ्यार तूं 100% न्ही ताका लेवल हाडूं जाय स्वल्प कोणी. अनेक येते पावसाडे अनेक सामान्य समस्या म्हळ्यार उळकुचे पाय उळकुचे गळ उळकुचे प्रमाण त्यावेळी एक मस्त सामान्य समस्या हाका कसं कोरका अँकल स्प्रेन. त्या अँकल स्प्रेन म्हळ्यार पाय स्टेप चुपचे आमी वयर सकयल वतना जाता वाण ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಲ್ಸ್ गेल्यार ಕೆಲವು तशें जावचें पाय बुरडेलो पायक स्प्रेन जावचें कॉमन कंडिशन. ताका आमी कसो करता म्हळ्यार तांची इम्पॉर्टंट आयस ट्रिटमेंट रेस्ट एलिवेशन कंप्रेशन अँड आयस हें दवरलें म्हणजे पुरो. ताजे नंतर डॉक्टर आमगे आपोवन हाडल्यार आमी तें एक्सरे आनी काण पळोवन सो ताका जाव जाल्यार प्लास्टर घालून पुरून एक कंप्रेशन बँड एक 3 to 6 वार भितर म्हणजे आनी अनेक एक कसं आशिल्लें म्हळ्यार उश्शी दवरून दिल्यार गळ्या दोकेत आशिल्ले तेन्ना मिगेल मोमान फुडें रागीचे एक पोटली कोर न्हू तशें हांगा घाल न्हिद्दे म्हणचे नातल्यार हे तांदूळ तिंबत घाल न्हू तशी सोडवा न्हू सुको न्हू त्या पास्ताची पोटली बांदून अशी एक दीस रात्री दोकी सूर जाल्यार हेर दीस ते अशी कोर त्या पोटली हांगा दवर न्हू जाल्यार नेक्स्ट डे फॉलो सपना करेक्ट तशी करूं आशिल्लें आमान मे बी इट इज ट्रिटमेंट ओके कसं म्हळ्यार आमी एक व्हडली उशी दवरचें अभ्यास पडटा या म्हळ्यार उशी रेग्युलर दवर समज दवरना म्हळ्यार लोळचें परत केलो वेळा सडन फायट चड जाता सेंज जाल्यार म्हळ्यार तोंडा दुखी आसल्यार ताचो टायमार आंगाची मसल्स जावन सोर जावन
स्प्रेन येता गळाचे सो मस्त कारण आसा गळ तिरग ಕೆಲವು ಜನ ಪೊಳಚ ಜಾನ ಮುಂಚೆ 2 ವಾರ ಆಯ್ಲಾರೆ there are at least like 5 to 15 common causes but commonest तू सांगलेचे उशाचा शापुरा रॉंग पोस्चर अशा पुरा but simple आम्ही कसं करता म्हणता तू सांगल्यावर एक आईस दोर येतं चल टायमारे आणि एक ಮತ್ತೆ ಕುಶಿ ದವಚ ಬದಲಾಗ ಮತ್ತೆ ಕುಶಿ ದವಚ ಬದಲಾಗ ಗಳ ಕಳ್ದ तू आम्हाला दवरता म्हणा that's what maybe it will help कसं ना जाऊ दो गळा मला दवर ते आमकां ते सान आसतना ते एक व्हड एक विशय आशिल्ले एक पोटली बांदून हो दवरनो समजले आता मागीर आमी ते चेडो दिने ते ऑर्डन कॉलर ಸ್ವಲ್ಪ कॉलर रेस्ट दितात आणि त्यांचे नॉट टू यूज पिलो इज द बेस्ट अनेक एक सामान्य जावनाचे फ्रॅक्चर म्हळ्यार कोलिस फ्रॅक्चर म्हणून यश म्हणा कसं ना कोलिस फ्रॅक्चर एक नेम त्या डॉक्टर ताची फर्स्ट सांगवी पडा ताणे एक्सरे वची पुढे ताची प्रवेश बरयला दॅट इज अ ब्युटी ऑफ टेस्टिंग बट इट इज व्हेरी व्हेरी कॉमन फ्रॅक्चर आता बायल मनशाक ऋतुस्राव रपतना महिन्याची तुवें रपतन पडता ते कसं जाता तांगेले बोन्स सॉफ्ट जातात टोळ्ळो जातात ताका आमी ऑस्टिओपोरोसिस म्हणटात 2 टायप एक पेरिमेनोपॉजल आणि एक सनायल म्हळ्यार प्रायस्थ जनांक येवचे एल्डरली पीपल सो हे ಮೆನೋಪಾಸ್ ಆತ ಲೇಡೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗಿ ಆತ 45 55 ता एजार येता सो गला तू काम करताना ನಾವು जस्ट स्लिप जाले डक म्हणून हात दिला पडता नमगे हात दिवचे पंदा पडता सो तशी घेता पडा ताका डिनर फोर डिफॉर्मेट डिनर फोर के दवरला पडा तर तस जाता फोर कशी बेंड जाला हात हात करेक्ट ताका कसं करता म्हणा आम्ही ते एक्सरे काढून ताका प्लास्टर घालणारी तुका ಕೆಲವರು संपर्क आता वायर घालून सिंपल फ्रॅक्चर बट हे सगळा की आजी घालचं इम्पॉर्टंट कारण कसं म्हणणार आहे ऑस्टिओपोरोसिस पेरिमेनोपॉजल एरियांत म्हळ्यार ऋतुस्राव रपचस त्या समोर आणि असं 2 वर्स एकडता कडेन इट इज बेटर यू स्टार्ट विथ कॅल्शियम कॅल्शियम घेता असल्यार बोन्स वीक चवचे विटामिन डी काढता होऊन जाता सूर्या लायटाक सूर्यकिरणाक आम्हाला अंग ओडूच निमित्त ಸ್ವಲ್ಪ बेटर जाता सो इतलं केलं म्हणजे असल फ्रॅक्चर आईल म्हणजे अरे यारच तर शिकवलं असल 3 फ्रॅक्चर होता एक हे हाताचे रिस्टाचे ते जो तुका बोन आरे दाखवता दिस इज रेडियस बोनाचे हंग फ्रॅक्चर जेवचे हंग पण या एरियान हे सॉफ्ट असता रेडियस बोन खंय म्हणटा या रेडियस बोन हंगच पडा अशी असता सर या रेडियस बोन हंग फ्रॅक्चर जेवचे कॉमन ताने आम्ही पडताना हात दिलो म्हणजे टक्क म्हणे पुढे रिस्ट डिस्लोकेशन जाला म्हणून लागताच जॉईंट चुकला तांडवून तांदूळ करायचं पुढे प्लास्टर मध्ये घालचे आता बेटर ट्रीटमेंट आला सो डिफॉर्मिटी बरं तसे यूजली 50 ವರ್ಷ 55 ವರ್ಷ ಜನ ಲ್ಯಾಂಕ 60 ವರ್ಷ ಜನ ಕೆಲವು ಆಯ್ಲ ತಾನೆ ಪಕ್ಕ ಡಿಫಾರ್ಮೆಂಟ್ असले ತೊಂದರೆ ನಾ ಮಾರೆ म्हणतात आमगे उद्देश गेट इट ॲज आणि वांचून अशें आराम बेरस म्हणून कोणाक पळक हात ಸ್ವಲ್ಪ बेंड असे कोणाक आणि दोघी सुरजा मुखार सो जाता करेक्ट काम करू कष्ट जाता करेक्ट so common fracture as common as one of the common fracture in adults ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಯ ಜಾಯಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಂತು ಕಾಮನ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಇದು ಮಣಪುರ गेला पळा आम्म जावो पाची जावो कोणी जे पडली म्हणजे आता काय झालं कोलिस फ्रॅक्चर झालं म्हणून डॉक्टरांनी सांगलें अनेक हे फ्रॅक्चर अनेक हे फ्रॅक्चर नेक ऑफ फीमर म्हणतात हे तुका हे बोनान तू दाखयता सो हे आमगे हिप जॉइंटाचे हेड या सॉकेटा भितर असता कळवा हे सॉकेटा भितर असता हंग फ्रॅक्चर होचे फ्रॅक्चर नेक गुरटा खिळी म्हणतात आम्ही उलयतना गुरटा खिळीच फ्रॅक्चर जाला म्हणून म्हणतात मागीर ಕೆಲವರು हांगा जेवचे परत त्या हिप बोनाचे या हिप्पा फ्रॅक्चर दॅट इट ऑकर्स इन द फीमर बोन इन द ताजे मूल भागान जाता तर ह्या फ्रॅक्चर अशीची ऑस्टिओपोरोसिस निमित्त जावचे म्हणजे हाड वीक जावन टोळू जावन मोवाळ जावन पण हाडान तू मज्जी चड जे दिसता कॉर्टेक्स हाडाचे त्या गट्टेशीर भाग होऊन जाता ट्रीटमेंट तशी युजली कशी जाता म्हणून तू बाथरूमान ना जस्ट स्लिप जाल्यार पडली काय जावन सिस्टम म्हणून केलं 2 दिवस 3 दिवस घरला बस करचे ॲक्च्युअली इफ ते उठाचं जाय नाही पडलेलं पोजिशन दाखवून म्हणजे जाणार रे डॉक्टर जॉब काढचीच एक बायल मनशां एक घर मनशां बाथरूमा पडलो एक स्लिप जावन पडलो खंय जावन ताका उपास तेंच पोजिशन येवचें जाय न्ही म्हणून गेलें देर इज समथींग रॉंग एट दी दिस रीजन अराउंड द हिप यूजली सो हांव खंडीत जावन हर एक पटी डॉक्टर तांणी वचलां कितके जन करना ते केलें म्हणून ते तांणी गेल म्हणून आमी फ्रॅक्चर कसं म्हणून पळोवन ते खंयच्या लेवलार आसा कशें आसा पळय पळोवन ताका आमी जॉयंट एक्सिडेंट आसा पळय जॉयंट रिप्लेसमेंट करूं येता एक ताका फिक्स करूंक जाता
पण फिक्स करूंक जाता डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पेशंट म्हळ्यार खंयचे प्रायर ताणें आयली त्या फ्रॅक्चर जाला म्हणून पळोवन यूजली 60-68 वर्स नंतर काय फ्रॅक्चर आयले म्हणून जाल्यार आमी ते जॉयंट रिप्लेस करून वगीत चलो तशें करतात चलली म्हणून जाल्यार पळय आनी बॅड रिडन जातात बॅड रिडन जाल्यार मागीर ते एक आसना ते मांतारी आशिल्ली घर कडेन पडली आनी निदल कडेन गेली आनी गेली ते फुडेंच एक डॉक्टरान सांगिल्लें आमी हे जन्मा येवचे थ्रू द ब्रिम ऑफ द पेल्विस म्हळ्यार आमी येवचे आमगे ब्रिम कुर्टाचे खिळे मध्य येवचे आतां सपोज हे नॉर्मल डेलिव्हरी करेक्ट येवचे वच्चे आमी थ्रू द नेक ऑफ द फिमर वच्चे आमी हे बोन फ्रॅक्चर जावन वच्चे म्हळ्यार फूड कसं तशें म्हळ्यार एक तांचे तूं म्हळ्यार प्राय कसं बायल मनशे दाल मनीस पडता ताजे 4 दीस चंद कोण पळोवंक येता घरलांत आसतात तांकां विंगड ऑपरेशन करता आशिल्लें तांकां बेड सोर येता तांकां दुसरे कॉम्प्लिकेशन येता गळप येता चेस्टान तूं खातन पितन निमोनिया जावन मेल्लो म्हूण म्हणटा तशी तांणी दॅट वॉज अ रूट आमगे एक कारण आशिल्लें ते अनेक फ्रॅक्चर तशीची प्रायस्तारान तूं जेवचें सेम हिप फ्रॅक्चराचे हांवें हाका डिफरंट ट्रिटमेंट आसा मेन थिंग इज हाका बग्गी तांकां चंपस करूचा मेन उद्देश आतां पळय तुमी म्हणटात ते डॉक्टर्स आतां कसं जालां ऑर्थोपेडिक सगळे सर्जरी सांगता काय कसं जालो कितले आज आमी गेल्यार निमगितात आमगेले निमगितात कसं म्हळ्यार हाका आमी ऑपरेशन नाशी करता ते ऑपरेशन नाशे करचे म्हणून आमकां तशें न्ही ते ऑपरेशन नाशे केल्यार ताची प्रॉब्लेम आसा पेशंट बंटारे आसा म्हणून जाता पेड्रिडन पेशंटाक मस्त कॉम्प्लिकेशन येता तांची ताकद वगी चंपूश केल्यार दुखून केल्यार तिगेल काम ती करता तागेल काम तो करता कितली इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमी विंगड जनान दुसरें करता आय कळटा एक जनान तिगेलो टोसका आनी तीन भोक्का मागीर चर्मान तूं गाय येता एक प्रॉब्लेम ते पळोवन घेवचें जायना तेन्ना तांकां दिसता रिस्क घेवन ऑपरेशन केलेलें बरें आशिल्लें आनी जेन्ना मनांत कसं आसता म्हळ्यार हे हिप रिप्लेसमेंट नी रिप्लेसमेंट पुरो केल्यार मागीर निदल कडेन जाल्यार म्हूण भंय त्या करनातल्यार निदल कडेन जेवचे चान्स असल फ्रॅक्चरान तूं ताणें निदल कडेन आसतात 2 ते 3 महिने निदल कडेन आसल्यार तांणी कशी मागीर तांकां प्रॉब्लेम येता सो वी तसले टायम आमी इतले प्रायर तुमी ऑपरेशन करता मत नाकार ऑपरेशन करता अशी निमगितात जे तांणी निमगूच चूक म्हणना आमी तांकां सांगता ह्याच्या टायमार फ्रॅक्चर येवचे हाका ट्रिटमेंट अशी करची ऑफकोर्स रिस्क आसा ऑपरेशनाचे ताजे रिस्क आसा आनी रिस्क न्ही बेनिफीट आमी वेय कर तोको दवर खंयचे आमकां जाय तशें पूण आमी कितें आमी सांगतात नाका न्ही ऑपरेशन नाका मस्त रिस्क आसा नाका तसो आतांची एक आधुनीक सौलभ्य मेळटना तसं जन्मून गेलें तसं संदर्भ आतां आमगेले कितले प्रॉब्लेम येयले सोल्युशन करता केला पुरा एपरेटस ICU केअर पुरा आयला त्याच्यानं ऑपरेशन करचें लायक हांव जे हे विशय हे टायमार आतां जे उपयोग करचे मस्त जेन्ना निमित्तान तुवें तांणी गेल्ले कुळे सर्जरी सांगतात तांणी गेल्ले कुळे ऑपरेशन ह्या प्रायर ऑपरेशन हे कॉमन आतां मस्त येता सो ऑपरेशन कशाला सांगता म्हळ्यार जनालेचे तुमकाची चेडवाक आतां कोणा मेरेन टायम आसा कोणाक टायम ना सकाळ तांकां गेलें काम आसता ते पळोवपाचें कोण आसत सो इवन सर्जरी केलें म्हणून तसल्या टायमार दे वील बी हॅविंग बेटर इंडिपेंडंट लायफ बेटर जाता तांकां पळोवन घेवचें बेटर जाता तांकां चार एटलिस्ट घरा भितर एक वॉकर 4 हेजी काडूं जाता तुका वचक जाल्यार म्हणून कितलो लायक जाता ते आमी केल्या वेळार इतले प्रायर कसले करूं मस्सरान निमगूच आसा This is one common question. Why you operate at this age? And that is the age fracture comes. That is the treatment for 2 months. आतांशीची आतां फर्स्ट एड म्हणटना आमकां ते फर्स्ट एड म्हणून कसं म्हणून गोता जाल्यार कशी कोरकात आनी कसं पुरो आस म्हणून गोतना ते एक सब सांगता विवर्जन अनेक हाजे कारण कसं म्हळ्यार फर्स्ट एड म्हणून म्हळाल पळय ते हर एक कडेन आसका घरला आसका ऑफिस आसका सकड कडेन आतां ते स्कुलाचे टेक्स्ट बुकान तूं हांगा तांकां पळय घालता आसा ती एक मिनिमम फर्स्ट एड सकाळी आसका ते कसं म्हळ्यार फर्स्ट एड म्हळ्यार फर्स्ट रेस्पॉन्डर टू द पर्टिक्युलर ट्रॉमा आसचा पुरो एक्सिडेंट आसचा पुरो त्या टायमार आपल्यान धैर्यार वचचें न्हू ताका हेल्प करचें द असिस्टन्स गिवन एट द सायट ऑफ द इंजुरी एक्सिडेंट ऑर any occurrence बॉम्ब ब्लास्ट अशें कसं अशें करून ताका मिनिमम एक धैर्यार वचका त्या धैर्यार वचका म्हणून जाल्यार ताका चोर गोत्तसका नॉलेज ना म्हणटलें जायना नॉलेज पळय काल वचून मागीर फूल पॅनीक आतां कितले किचन पळय खंयचो हांवें एक मागीर केलो धांवता ती आमगे जेन चड कसं म्हळ्यार नाका आमकां जाल्यार आमकां कशें जावचें ना दोन कसले गोत्ता अशें अदीक प्रसंग करूं वचचें त्यावेळी प्रॉब्लेम सेकंड एक्सिडेंट म्हणटात सो तसले करचें अगत्य पडटा मे बी घरल्यान तूंच पळय एक सान गाय जालो चेडणाक
ताका एक बँडेज क्लीन करचें रनिंग टॅप वॉटर क्लीन करचें जाल्यार आनी ताका एक प्रेशर दवरचें बांदूचें दीस ऑल कॅन बी डन एक प्लास्टर घालचें हे पूर आसका म्हूण सांगना एटलिस्ट मिनिमम केलो आसका आनी ब्लड आनी हँडल करतना आमी कॅर घेवका आनी कसं म्हणून फर्स्ट एड करतना आमगेल सेल्फ कॅर आमी घेनाशी करूनच आमी आमगेल कॅर घेवका आमी आमकां बड्डे नेस म्हणून आमकां गाय नेस म्हणून वाय आनी पळोवन भिवचें एक दोन आमगेल कॅर घेवका फर्स्ट सेल्फ प्रोटेक्शन ऑल्सो टू बी टेकन सो तसो टायमार तुका घरला प्रास होऊन जालें सना ब्लिडिंग जालें म्हणल्यार यू कॅन टेक कॅर फ्रॅक्चर जालें म्हणल्यार डॉक्टराले हाडची फूड कसं पुरो एक मनशान एवरीबडी शूड नो दीस थिंग्स एट होम समथींग अते गाय जर उचिन कसं करता वचो म्हाका कुदो आमगे चेडूपणा साद आसता ताका कापे पिट्टे चुन्न 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 हळदी पिट्टो कसं म्हणना सकट वाट दे आर डुईंग इज जस्ट ब्लॉकिंग इट बट you are easily compress करून ब्लॉक पडून ना क्लीन आंगाल दवरला म्हणल्यार दॅट विल चान्स ऑफ इन्फेक्शन होऊन जाता आनी आमी भायर तो कोण चड घाल कुडले ते हें येता कसं फॉरेन बॉडी जाता दॅट विल कॉज इन्फेक्शन तर तुम्ही सांगता एक गाय जाले कुडले ताका एक पुट अंगल दवर अमरसून धरला आनी बांदून सोडला आतां डॉक्टर लापूर आले म्हणल्यार मोस्ट आनी हात केदे ब्लिडींग जाता हार्टा पशी लेवल दवरलो म्हणजें तितलेच आनी मायनर गुत्तस म्हणल्यार ಸ್ವಲ್ಪ आमी फस्ट एड क्लास वचून फस्ट एड सिकयतान कडेन वचून रेड क्रॉस वचून ते वी गिव ट्रेनिंग ते आमी करून घेतल्यार आतां आमी स्कुला पुरो चेडवा पुरो शिकयता ते बट एकल्यान प्रति एकल्यान तसले किट्ट दवरलो म्हणजे बारी लायक तशीच आनीक एक सामान्य समस्या कसं म्हळ्यार कार्पल टनल सिंड्रोम म्हणून तांकां एक हाता एक ह्या जाग्यार दूख येसचें हाचे विशयार सांगता हा कार्पल टनल हांगा आमगेले एक नर्व आसा मिडियन नर्व म्हणून आसा हे कसं म्हळ्यार हे नर्व नांव हांगा भितर प्रेशर जावन ते सिरकून पडचें कार्पल टनल सिंड्रोम सो मिडियन नर्व कंप्रेशन म्हणटा ते आनी ते 3-3.5 बोटान नांव नमको फिलींग कसं नाही काम करतना तुका त्या हात जीवनातल्या वरें जाता म्हणटा ते मस्तान अशी वस्तू करता चलता उण जाता पुढचान उण जाता म्हणटात पण ताका मस्त कारण आसा इवन फिजियोलॉजिकली ना ड्युरींग प्रेग्नन्सी कार्पल टनल सिंड्रोम चान्सेस कारण थोडाशी घालून ओबेसिटी आसल्यार येता थायरॉयड प्रॉब्लेमान येता फ्रॅक्चर्स अरावंड द रिस्टॉन हांगा जाल्यार येता तशी मस्त कारणान येता ते फस्ट तशें कारण आसा म्हणजे आमी ते मूळ कारण इवन रुमेटॉयड आर्थरायटीस येता सो तांचो दोनूय सायड आसता सो तशी कार्पल टनल सिंड्रोम एक मस्त कारण आमी आमगेले आपण हाडल्यार सिमटम्स आनी पळोवन आमी ते टेस्ट करून पळयतात ते खंयचे कारण आसा की पळयतात मूळ अशें हेका ते मूळ ट्रिटमेंट करून लायक थायरॉयड प्रॉब्लेम आसा थायरॉयड प्रॉब्लेम सम करून आमी मागीर कार्पल टनलाक ऑपरेशन कसं जावंक जाल्यार सांगतात युजली विटमिन्स हें दिता आमी ते लोकल इंजेक्शन दिवची आसा त्या नंतर ते सम जायनींग म्हणजे जाल्यार सर्जरी करून ते रिलीज करचे आसा मिडियनार ते ब्लॉक जावचे तांतू पळय आतां करंट अशी पास जायना सो देन इट ऑर पार्सली इट विल दॅट कॉजेस सिमटम्स म्हळ्यार तुका नंबर जावचे नाही आता त्या तुम्ही त्या वखद दिवन रोपान घातल्यार मागीर सर्जरी म्हणल्यार डिपेंडिंग ऑन द कॉज त्या सर्जरी सान सर्जरी की मेजर सर्जरी सान सर्जरी आतां मायनर कसं करता म्हळ्यार जेन्ना सर्जरी म्हळ्यार कुळटांनी खंडापटे हॉट लागता ICU घालचे तसर प्रॉब्लेम तसर प्रमेय ना ह्या फुडेंच काळार आमी ना ह्या लोकलार करून दिता आशिल्ली आतां कसं म्हणल्यार फॅसिलिटी चड आसा म्हळ्यार इनकम्प्लीट जावचे ना लायक जावका म्हणून उद्देशान एक दिवस एडमीट करून ते करून दितात मागीर बरो लाभ आसा सो आराम करूं जाता तुका ते 10 मिनटां प्रोसिजर तशीच एक पाया मुळा दुखी असं म्हणताना एक ऑर्थो चप्पल म्हणून दिताची हे कसं करणा दिताची आणि ऑर्थो चप्पल घालून कसं लाभ आसा म्हणून सांगता heel pain म्हणतात heel pain is called plantar fasciitis ಕನ್ನಡಾನ್ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಉರಿಯೂತ म्हणतात so it's a very common condition once again as I told ಪೂಡ್ ಸಕಡ್ತಾ ನಾವು ಗದ್ದೆ ಅಂತೂ ಅಂತೂ ಪತ್ರ ಅಂತೂ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ तसं वाण अशी चमकताला कॅप्टेस हातांग पळा टाईच असल्या घरांतू तसं म्हणते येता इट इज व्हेरी कॉमन वन्स घराक मस्त कारण आसा एक ते आड्डांत एक जाल्यार स्पर म्हणून एक मॉल शिजवचे मागीर तूं रफ सर्फेस चमकवचे इवन तुवें थायरॉयड प्रॉब्लेम्स युरीक एसीड प्रॉब्लेम तशें ताका एकदां 10-12 मिनिमम कॉस्ट आसा आमगे लायल्यार ते पळयता आमी कितले जोर आसा म्हूण पळयता ते ताका समजावन एक्सरे ब्लड टेस्ट पुरो करून पळोवन मागीर कसले मेजर प्रॉब्लेम ना
म्हणून जाल्यार सिंपल थिंग इज दॅट कसं म्हळ्यार उदकांत ಸ್ವಲ್ಪ वेळ मीठ घालून पांय दवरचे आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ थंड उदकांत तशें कॉन्ट्रास्ट मात म्हणून करता तें करूं मागीर तुवें चप्पल यूजली MCR म्हळ्यार मायक्रो सेल्युलर रबर विंगड कंपनी नांव आसा तशी डॉक्टर कॉमन डॉक्टर चप्पल ऑर्थो चप्पल ऑर्थो चप्पल निजान ते चप्पल रबराचे सॉफ्ट आशिल्ले घालूंक सांगता ती घरा भितरय घाली म्हणटा ते केवळ त्या नेला निमित्तान केलें जावचें आसा सो तशें केलें म्हणजे इजिली होऊन जाता बट केवळ जायना म्हणजे ताका स्टिरॉयड इंजेक्शन डायबिटीज ना म्हणून खात्री करून दिवचें आसा मागीर केल्या वेळा ताका अचानक ऑपरेशन हें करचें बट इट इज व्हेरी रेर ऑपरेशन इज व्हेरी रेर 100 जाणां ताका लायक करचे पडटा 100 सो वरल परस सिंपली हेंचे ट्रिटमेंटान समजून जाता कंडिशन इज हिम्मडी उरी होता प्लांटार फेशियाटिस कोंकणीन कशें आमी हिला कसं म्हणचे हिला कसं म्हणजे काय करता फादर हय तांचे उत येवचे स्वेटिंग येवचे तशी आनीक एक टेनिस एल्बो म्हूण आसा सो टेनिस एल्बो इज वन मोर कॉमन कंडिशन हांवें कसं टेनिस खेळटल्यांक पळा अशी बॅक हँड शॉट दितना ते येता एक प्रतीती तशें ताका नांव येयलें हांगा आशिल्लें आमगेर पळय ह्या मजल्स पळय हांगा हे मजल्स ते आनी एक अटॅचमेंट आसा ते चूर तांटल्या वरें जावचें सो युजली ताका पळय अशें बॅक हँड शॉट तो इट इज कॉल्ड टेनिस एल्बो ॲक्च्युली टेनिस खेळतना जावन ताका कळ्ळें तशें कळ्ळें बट टेनिस प्लेयरान तूं वचता म्हण मात्र येवचें न्ही हें आतां कालांत घरला काम करता सकट ग्रेनिंग कळवा आनी उकडतल्यांक पिळतल्यांक हांगा लोंबळचें लायतना आनी करचें तांकां सकट नांव त्या कॉमन कंडिशन जावन येता मस्त कसं करूं ना ताका सेम एक कशें कसं लायला म्हणून तें काम करूं काम म्हणटात आनी आमी सपोर्ट दितात स्प्रिंट म्हणून म्हणटा ते सपोर्ट टेनिस एल्बो स्प्रिंट म्हणून मेळटा दिवचें ते आमगेला मोस्टली एक स्प्रिंटाचें एक चित्र आसता हय ते हें पुरो फर्स्ट एड दिवचें रेस्ट आयस एलिवेशन कंप्रेशन बाय आनी एक इम्पॉर्टंट पळय स्पायन बोर्ड हें पुरो एम्ब्युलन्सान आसता एक पांया फ्रॅक्चर जालें म्हणजे जाल्यार आनीक पांयूच आमी यूज करत स्प्रिंट जावन तुका एक शॉलस म्हणलें क्या ते दोन बांदून सोडल्या म्हणटा केलोजन तुका आनी रोडार दाखोवन व्हरतना हांव ते पांय अशी लांबून तशें करतात हें सिंपल तुका एक शॉल आतां कोणाले शॉल एक मुंड घाला आनी आमगे आंग घालून आमी भोंवता पळय कितें जाण त्या कारण बांदून सोडलें ते घेवन हांव इट वील गिव अ गुड स्प्रिंट आनी फर्दर डॅमेज वील नॉट हॅपन कळवा चड आनी एक स्पायन बोर्ड पळय स्पायन फ्रॅक्चर म्हळ्यार ताका नराची पुरो काम करूंक तशें चान्स आसा सो तसले टायमार तांकां कॉलर घालूं सर्वायकल कॉलर घालूं असल एक बोर्डार घाल्लें म्हणूं जाल्यार अशें बांदिल्लें म्हणल्यार स्टाफ घाल म्हळ्यार इजी टू ट्रान्सफर सिंपल कितले केवळ हांव आत्ताय पळयता केलो व्हिडियो पळयता फेसबुकान तुका पळय केलो ताणें करची जन एक गुंपू घालता ती आनी कसलेंय काम करना ती एक रेकॉर्ड करता आसता ती हें असल सिंपल केलेलें म्हणून जाल्यार एटलीस्ट एकल्यान दोग जाणां वचून वी कॅन सेव पीपल फ्रॉम मेजर कॉम्प्लिकेशन्स लायफ मात्र न्ही तशीच आनीक एक समस्या आसा टेनिस एल्बो तुमी ट्रिटमेंट कसं म्हळ्यार आमी युजली तेंच करचें कसं एक बेल्ट दिता ती मागीर तें काम करून पूण म्हणटा ಸ್ವಲ್ಪ पेन किलर टॅबलेट दिवचें आसा मागीर केन्ना थंय एक इंजेक्शन दिवचें आसा डिपेंडींग ऑन द रिस्पॉन्स सकाळच्यान 70% ऑफ द पीपल युजली 70% तांकां हें जाता इंजेक्शन दिवचें पडटा ओन्ली व्हेरी रेअरली एक खंयचें ऑपरेशन केल्लें आसा तो सचिन तेंडुलकारान करून घेतला बट व्हेरी रेअर सर्जरी अगत्य ऍक्च्युली त्या सचिन तेंडुलकर नंतर तितली त्या पॉप्युलरायज म्हणून सांगू नांव हें जालें एकअप जालें जनाक कळ्ळी ताका तशीच आनीक एक लिगमेंट इंजुरी म्हण एक आसा तशें म्हळ्यार कसं नी जॉयंटांत आमगेर पळय कसो म्हणचे हें दोंपरा गांठी म्हणून म्हणटा म्हळ्यार एक आमी बड्ड पांया बड्डे गांठी हे पांया बड्डो पांया गांठी पांया गांठी जावन 3 आसा बट पांय म्हणून म्हळ्यार आनी तूं पळय लिगमेंट्स म्हळ्यार हें आमगेल्या हांगा मिडियल हड्डाक धरचें पळय आनी एक स्प्रिंग आसा कारण आमगे मुवमेंट येवंक म्हणजे जाल्यार दे हॅव टू स्टेबिलायझींग स्ट्रक्चर्स कळ्ळें ते हाक डॅमेज जाल्यार हाक हें पिंजल्यार टेर जाल्यार आमी आतां पळय हाजे भितर पळय ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹಾಕ ಮೆನಿಸ್ಕಸ್ ಬಂತು ಮೆನಿಸ್ಕಸ್ ಬಂದು ಚಂದ್ರಪದರ ಓಕೆ ದ್ಯಾಟ್ ಕಸ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಜಾಯನ एक ना कुशन एक्झॅक्टली हें पळय हें लिगमेंट हें मेनिस्कस भितर वपास 2 मेनिस्कस आसा हे सॉरी लिगमेंटस ACL आनी PCL पुरो जाण म्हणटा ते खेळटल्यांक पुराव जाणांक ते फुटबॉल खेळटा लिगमेंट टायर म्हणून
ಹತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇರ್ ಜಲ ರೀ ಮೈನರ್ असले तक सिंपल प्लास्टर एक बेल्ट दिवन आमी सम करतात ಕೆಲವು ಮೇಜರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೇರ್ जाला म्हणल्यार त्यांता समको रिपेअर करची मारणे ताका रिप्लेसमेंट कोण बिंगडे करतात त्या हे सुलभ की याची ट्रीटमेंट सुद्धा म्हणल्यार चिकित्सा आर्थ्रोस्कोपी केला थ्रू दी स्कोप घालून टेलिस्कोप यूज करून ताका स्पेशल इंस्ट्रुमेंट आसा कोण करचे त्या रिजल्ट लायक आसा आतां आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी आनी तूं म्हणलें ऑर्थोपेडिक्स आन one of the branch which is like coming up in a big way is arthroscopy. आता पुरा जन तसल प्रास म्हणजे बघित कोण MRI करून करेक्ट डायग्नोज करून ताका मी आर्थ्रोस्कोपी करून पुरा रिपेअर रिकन्स्ट्रक्शन्स करचे एक व्यवस्थित असं सौलभ्य आसा ताणी खेळताले काम खेळचे कितले जण फूड कसं जात पळय एक वेळ तसं इंजूर जाले मागीर ताणी खेळचे आणि ते हांकां पावर लिफ्टिंग आनी म्हण करता न्हय तांकां ह्याच जेवची तांकां जेवचे न्ही जर मला ताणी लिफ्ट करतना जॉइंटा वयर प्रेशर पडटा सो ओवर युजेज जाता सो असं लिगामेंट्स आणि कट जाल्यार पुढे कालान कसं म्हणटा तेंगेल प्रत्येक वचना ते रक्त आशिल्ले तांगे ते समकोन तांकां देवी सेंड बॅक टू दी स्पोर्ट्स मेडिसिन ते लिगामेंट टेर म्हणलो तुमी ते टेर जाल्यार समकोर जाता पळय टेर केले चढतो वेळा ते एक वेळा एक रबर बँड कट जाला रे तूं वापस जॉइन करता जे एक जॉइन जायना जाता पेपी जॉइन जावचे साध्य ना आनीक ते स्टिच केले ताजी ते हें आसा इलास्टिसिटी ताजे तर आमी ते सांगता तसले एक टिश्यू लागीच म्हणल्यार त्या कारण ते घालतात दॅट इज कॉल्ड आर्थ्रोस्कोपिक रिकन्स्ट्रक्शन त्या पुरो व्हडली गाय घालना अशी सना थ्रू दी कसं म्हणजे की होल की होल सर्जरी वय तशी करचे दॅट इज कॉल्ड की आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी ऑर की होल सर्जरी and nowadays it is coming in a big way sports medicine and the one of the branch of orthopedic आता स्पोर्ट्स मेडिसिन मस्त तांनी तांतो स्पोर्ट्स फिजियोथेरपी प्रमाण मस्त तांतो ब्रांचेस आयले स्पोर्ट्स मेडिसिन इज कमिंग अप इन अ बिग वे सो दॅट आमगे क्रीडाळूंक काम इंट्रस्ट आशिल्ले हांकां तांकां कोच करतना हें करतना आमगेले ते ब्रांचेस सहाय जावंक असतो सहाय मेळटा आनीक एक समस्या कसं म्हळ्यार ॲक्सिडेंट जाताना आमी हात पाय कट जेवचे म्हटल्यार हाता बोट सिंतना हाता बोट कट जेवचे तशें पुरा असं कसं करता म्हळ्यार जन ते कटचे बोट घेवन एक प्लास्टिका तोट्या बांदून पुरा हाडता डॉक्टर असं समस्या जाल्यार कसं करता निजान जाल्यार ते व्हेरी इम्पॉर्टंट सगळ्यांक गोत आसला रे आतां काम करतना एक कसं शार्प कट कट गद्या काम आनी करतना कट जाता एक इमिडिएटली डॉक्टरला वरकाता निजान इट शूड बी रिइम्प्लांटेड म्हळ्यार वापस ते कोरका म्हणून मन आसपाक जाय दे शूड कम विदीन 6 to 8 hours 4 to 8 hours बेस्ट आनी कसं करता म्हळ्यार पण तूं घालता आयस घालतात एक पॉट गेला आतां आयस घाल म्हणजे ते यूज करूंक जाय मांडून रूख जावन वता दोनी टेम्परेचर उण आसका जाल्यार ते डायरेक्ट आयसा कॉन्टॅक्ट आयला तेचे रक्त नाळच पण आमकां गटी जावन वता त्या मागीर उपास रक्त नाळ मेजर रिकन्स्ट्रक्शन जाता म्हळ्यार पायप कनेक्शन दिल्या मात्र हे पायप कांय करूं जायना सो अशें उदकांत घालचें डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट येवचें ना ओके सो अशें ते आमी एम्प्युटेड पार्ट तांचो सलायन एक उदक घालून कसं करचें सलायन थोडे सलायन मिठा उदक करचें वॉटर घालून तांतूं प्लास्टिका बांदलें ताजे नंतर तातो आयस म्हणल्यार डायरेक्टली ते आयस लागून लागली म्हणजे आयस सेपरेट तोट्टे सुका हे कटचे पार्ट सेपरेट तोट्टे सुका आनी ते दोन वटू घालका तशी हाडली म्हण जाल्यार आयस पॅक घालणे आयस घालू आयस पॅक आयस डायरेक्ट येवचें ना कॉन्टॅक्ट विथ आयस बरं आयस घालचें कसं लागता टेम्परेचर उण आसका एक आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट इज तांणी वगेवक कितले वगेवक म्हळ्यार तूं 4 ते 6 घंटे भितर हाडला रे पळय अर्थ तशें जालें आनी एक दिवस लेट करून हाडया सो मागीर तांकां मातसो कोरो केलें तिकेन ते लाभ जायना ಕೆಲವರು ಟ್ರೈ करतात जाल्यार कांय लूज जायना सो इफ यू गेट इट एज अर्ली एज पॉसिबल कितले वगी तुमी आस्पत्रांत करता तितलें लायक आनी अशी तूं अंत घालवाडा गेले या पडे हांगा एक्सिडेंट जावन निजान एक पळय अशें जावन इतलें जावनय ना आमी ते सेव करूंक प्रयत्न करता जायना जाल्यार तिका त्या पेशंटाक आमी एम्प्युटेशन करून म्हळ्यार तितलो पाय कट करून ती चमकतस तिका काम करतास पाय तिका आमी आर्टिफिशियल तशें ती चमकून आयला पळय तितलो इंजुरी जाता रे ना सो तांणी तिका रिहेबिलिटेट करूं जाता एम्प्युटेशन म्हळ्यार कसो वच एक आमगेले एक पार्ट काडची म्हळ्यार मस्त बेजार जाता बट एक्चुअली इट इज अ बिगिनींग ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन पुरा फूड म्हळ्यार अब्लेशन
कुठं करून उडा कुठं चालेल काढ उडायच्या तसं लाईक भावना तशी नाही त्या इन ॲक्च्युअली वी शुड बी मेकिंग दम गेट बॅक टू द ತಂಗಿಲ್ಲ ವಿತ್ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲಿಮ್ಸ್ तुमका ಸುಧಾಚಂದ್ರ ಅವರು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಸ್ಲೋಲಿ ಆಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ तिकल पाय कटकल बिकॉज ऑफ फ्रॅक्चर सो ह्या पूरा ॲम्प्युटेशन आहे सो सगळं कमी रिकन्स्ट्रक्शन्स करू जाता त्यांनी वरलेलं काम पुढे आशिल्ल्यावर नाही आता थंय एक पाय दोन्ही भाग जावन कट जाला एकल्याला हातूच ना नाही हात कट झाला ताजे चित्र कशी अडका म्हणून आम्ही वय वय तशी आणि अगर ಶೋಲ್ಡರ್ केला सगळं ಆಂಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕೈ ಪೂರ ಎಂಜತ್ತಪಳ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕಾದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ರಶ್ ಚಲರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಚ ಜಾಗ त्या बिलानी ॲम्प्युटेशन म्हणतात तक सगळं तम्ही आर्टिफिशियल पाय आणि दवड स्लाइड आणि तसं वय त्याने पूर्ण नाव पुढच्या वरही काम करू जातं से ऑर्थोसिस मध्ये आम्ही एक हॅन दिवचे कने सपोर्ट दिवचे हात पाय पुरा समज पडता हात पाय पुरा असं कसं नाही प्रॉब्लेम तक आम्ही एक सपोर्ट देऊन दुखून करचे आणि आमक जाऊ पोजिशन दवरचे दॅट इज कॉल्ड ऑर्थोसिस प्रॉस्थेसिस पण आम्ही पाय काढतात त्या बोना पीस काढतात तक आम्ही रिप्लेसमेंट दिवचे दॅट इज कॉल्ड एज प्रॉस्थेसिस सो तशी केलं म्हणजे रे आम्ही तांकां फुडेचे कसं त्यांनी करता आशिल्लें म्हणल्यार ताजी लागल्यावर येतं म्हणून त्यांनी ते काम ते उपास करूंक आयला रिहॅबिलिटेट केल्या रे तांकां एक मनाक एक समाधान आसा तांगेलें एक जिवनाक एक हें आसा हांव आसा हांव कसं करता आसा बिगेल निमित्यान कोणाक भार जावंक ना those are the things नॉर्मल काम आणि ताजे जावन ते उद्देश ॲम्प्युटेशन जालें म्हणून पूरा कलर इतलें बेजार जाता तांकां आमी हें आसलें प्रदाप कोनू तूं कांय भिवू नका तुका पास आमी वील गेट बॅक टू यू टू द नॉर्मल लायफ एंड दॅट यू कॅन डू एकेदानी आकाशांत तांगेलें वयर पडल्यार दे फील सो डिप्रेस्ड सो बट इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द रिकन्स्ट्रक्शन वी शूड स्टार्ट देम डुईंग तांगेलें पूरा कसं काम आसा पळय तूं नियर ताजे लागला की वर रपकार ते खुश जाता आणि तशी ॲम्प्युटेशन करताना डायबिटीस चेड आशिल्ल्या मनशाले कट करतना हात पाय त्यात नाही अशीच की तशी कोरेज ॲम्प्युटेशन कारण ना त्या लिस्ट केलं मस्त अशी सांगतात आम्ही डी म्हण डेंजरस डेड डाईंग डेड आणि डेड मला युजलेस न्यूरोपॅथिक जेवण युजलेस असतं डेंजरस गोन ट्युमर समजा ट्रीटमेंट करू जायला लाईफ इज इन डेंजर तसंच सिच्युएशन मागीर डाईंग म्हळ्यार केला रक्तसंचार होऊन जाता बीट म्हणून तुगेला पाया रक्तसंचार होऊन जाता तर PAO म्हणतात बर्गर्स डिसीज म्हणून तशी मस्त आसा कारण इवन क्रश इंजुरी जाता केला वेळा क्रश इंजुरी जाम क्रश जावन जड पडचे तसं ती त्या पेशंट टायराक मुळा पडलेलं ते सो शी इज स्टील लिव्हिंग अँड डुईंग ऑल हर ॲक्टिव्हिटी जड आवड केला ते बामण म्युझिशियन केरळा आसत सो तशी आमकां तांकां तसो टायमार वी कॅन गेट बॅक टू देअर नॉर्मल लायफ तशीच तुमी सांगतना सांगले ट्युमर म्हणून बोन ट्युमर कितली सामान्य जावन आसा बोन ट्युमर इज वन ऑफ दी कसं जाला म्हळ्यार तितलें कॉमन नाही जालें की न्ही डेंजरस ट्युमर्स आसात ट्युमर जालें म्हणजे प्रॉब्लेम कसो म्हळ्यार एक त्या जालेल्या चेरडाक सांग चेडवा जाता 5 ते 15 वर्साचे एक एज जाता हिविंग सारकोमा एक ट्युमर आसता आणि एक ऑस्टियोसार्कोमा म्हणजे 10 ते 20-25 वर्षाचे आणि तो डिफरंट टाईप आसा बट दीज ट्युमर्स आर क्विट डिफरंट प्रायज तर सेकंडरीज म्हणटा बरोबर कडे ट्युमर हांगे स्टेज 4 मेटास्टास आणि केलो ट्युमर्स मल्टिपल मायलोमा बोन मारांचो ट्युमर तसो पुरो ट्युमर आसा ह्या पुरो ट्युमर कसो म्हळ्यार स्पेशली चेडवाक येतना चेडू कशी सफर जाता इडी फॅमिली सफर बोथ इमोशनली फिजिकली फायनान्शियल तसं बोन ट्युमर आणि जावन आमी स्वल्प आमकां इवन ट्रीट करतना मन स्वल्प मस्त इमोशनल सो तशें तांचे मागीर मस्त आतां कसो म्हळ्यार मस्त इम्प्रुवमेंट जाला ट्रिटमेंटान फर्स्ट थिंग इज रेकॉग्निशन ॲज अर्ली एज पॉसिबल कितले वगीच तुमी ते कळटा तितला कितले की वेळ सना दुखी म्हणून सांगलो थाकेंकी पडला चेडू थाकेंकी हांवें केला म्हणून तांणी रिजन तांणी दिवून घरला बसतात 3 महिने 6 महिने 6 महिने तर 9 महिने 1 वर्ष तितले व्हडले स्वेलिंग तर येतात कारण फ्रॅक्चर तर येतात सो पळय हे ऑस्ट्रोजेनिक सारकोमा म्हणून एक ट्युबर आम्हाला ट्युमर इंडिव्हिज्युअल ट्युमर डिस्कस करचे तितले हे जाय आसता सो असल ट्युमर पुरो डेंजरस जावन आसता सो कितले वेळ इतले जेवते राखूनच आमी सान ट्युबर तक निजेन दूख फस्ट येता तसं टायमार डॉक्टर पळयली म्हणून पक्कन त्या डॉक्टरान वगी डायग्नोज करून हेल्प केलें जालें ताका म्हणून जाल्यार
सो ही विल ट्राय टू सेव हिज लिंब म्हणजे ताका पांय व्हरोवका ताका जिवय व्हरोवका देवाल तेणी जेव करता एक चान्स आसता म्हण दिसता. तशी आमगेली आनी एक स्लायड आसा वय हें पुरा ते विंगड ऑपरेशन्स परत कसं सगळं करियर ट्युमर आता ऑपरेशन ऑपरेशन जाता पास ताका पायरी दवरून तांकां गो बॅक टू द रेग्युलर लायफ. तशी तुम्ही अम्प्युटेशन म्हणटना हे मागीर दिसना वय तशी तुम्ही अम्प्युटेशन म्हणटना स्मोकिंग आणि ड्रिंकिंग म्हणजे बीडी तांडून म्हणलें ते स्मोकिंग आणि ड्रिंकिंग म्हणजे मद्यपान आणि धुम्रपान हड्डा वयर कितली ताजे एफेक्ट आसा. बारी लायक क्वेश्चन ते पळय अंजे स्मोकिंग आनी म्हणजे मस्त ತೊಂದರೆ लंग्सान ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ जावचेस आनी पोटान अल्सर जावचे चान्सेस आनी तशीच बट रक्तनाळासन कुचीन जाता म्हळ्यार ताजी डायमिटर पळय थोडो आशिल्ल्यान सपोर जाता तशें जावन जावन टी म्हणटात ते एक बोट काळ जाता एक 2 बोट काळ जाता तशें जावन मागीर तांकां रक्तसंचार फूल पांयाक राबचे वचे रक्ता तेन्ना आमी ताका अम्प्युटेशन करता. सो त्या बरी आमकां ऑर्थोपेडिका लागला की नराचे आनी हांचे तेन्ना आनी फ्रॅक्चर जालें तेन्ना स्मोकर आशिल्ले नॉन स्मोकर्स म्हणल्यार क्या स्मोकर आपता हेल घेवचे वेळ जाता. सो नॉन युनिंग फ्रॅक्चर कोण जायना. सो आमी केन्नाय फ्रॅक्चर प्लास्टर घालतना ऑपरेशन करतना तांकां सांगता आमी तुमी स्मोक करता जाल्यार राबोवपाची अदरवायज सांगता ते फ्रॅक्चर जाला म्हणजे खंडीत स्मोक करोवप. तशीच पिवचे पिवपचे अल्कोहोलिझम तांचे तुगेल्या बोना वयर एफेक्ट पडता ते लिवरा वयर एफेक्ट पडता केलो एन्झायमा वयर एफेक्ट पडता फ्रॅक्चर जावचे चान्स चड कळवा कंट्रोल आसा ताण पडचे मागीर केलो जण इतलें म्हळ्यार ते राबोवचे जायना. आतां पिवचे अभ्यास जायना म्हणटलें एडिक्शन सोडूं जायना. फ्रॅक्चर तर तांणी फ्रॅक्चरा कॅर घेनात कितले स्पायन फ्रॅक्चर जावन म्हळ्यार वर्टेब्रा कशेरुकाच फ्रॅक्चर जावन तांकां ते विड्रॉल सिंड्रोम येता तांणी बेड रेस्ट स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट घेवका तांणी वाडा पुरो भोंवतात पांया बल आशिल्ले बल वचचे चान्सीस तशें अशी पिवचे जे आसल्यार तांकां खंडीत फ्रॅक्चर जाल्यार ट्रिटमेंट करूंक कश्ट मागीर विड्रॉल सिंड्रोम येता मागीर फ्रॅक्चरा निमित्तान समज न्यूट्रिशन समज पिवचे अभ्यास जाता खाली पिवचे केल्यार तांगे लेवल वता कसो डायट वायट जाता जावं जाल्यार कॅल्शियम विटामिन्साक मेळना फ्रॅक्चर चान्स. तुम्ही ते वर्टिब्रा हेचे तामून म्हणलें तेन्ना म्हाका पडूं कसो येता हे सायाटिका म्हूण एक आसना हे सायाटिका म्हळ्यार आतां सल्यांतर चिकित्सा कशी हय आमी कोल्ड पोवून डिस्कस करतना आयला आतां आमी तितली डिटेल वचना कोण एक स्प्रेन जेवचे मसालाचे आनी एक नरा ओटोवचे ते दूख वता सायाटीक नर्व म्हणून आमगेले एक नर्वस ते आमगेले आजी म्हाक्षी दाखोवन पाटीर दाखोवन अशें येता हांगा आमी बसल्या म्हणजे पांया मुळा ते टो उंगुस्ता ते आनी सकट बोटा त्या नराचे ब्रांचेस. सो कसं जाता म्हळ्यार ते नर कंप्रेस जाला रे त्या नरान सूज आयल्या रे त्या अलाउंड द नर्व ते वचचे ताका इट इज कॉल्ड इट्स ए सिम्पटम इट इज नॉट ए डायग्नोसीस. ते कायलोचे एक चिन्ह म्हणटा रोग चिन्ह म्हणून म्हणटा तशें ते. सो दॅट इज सायटिका. सो दॅर आर मल्टिपल कॉज डिस्कान आमी जेवचे पुरो डिस्क प्रॉलॅप्स जावचे डिस्क एक चुकला रे आनी नरा वयर प्रेशर पडला रे ते येता मागीर विंगड कारणांनी तेचे चान्सीस ते सायटिका म्हणून म्हणटा ते. कॉमन ट्रीटमेंट वन्स अगेन आमी पळयतात ताका कसं कारण पळयतात त्या कारणान ट्रीटमेंट दितात ते रेस्ट ट्रॅक्शन पेन किलर मेडिसिन्स परत दितात. तशी एक आमगेले एक अखेरीची एक स्लायड आसा हे कसं म्हणून सांगता नेगेटिव्ह प्रेशर वय ह्या मेनली बेड सोर म्हळ्यार कसं म्हणून दाखोवचे उद्देश ह्या म्हळ्यार पळय ओल्ड एज फ्रॅक्चर जाता तांणी मागीर बड्डारे आसतात आमी सांगतात तूं चेंज करी पोजिशन चेंज करी आतां खूब पळोवचे की कोणी आसनात पळय तसो टायमार तांणी मागीर फ्रॅक्चर तांकां फ्रॅक्चरा दूख आसता चलूंक जायना म्हळ्यार हेका ताणें भोवल्यार दुखता तसले टायमार असल व्हडलो गाय जाता हें पुरो ओल्ड न्ही भारी रिसेंट आजीक जप्त आसता आमी इतलें सांगून ते कितें ना केअर घेवची इज नॉट इजी वी रिक्वायर पीपल टू टेक केअर कितले की वेळा आमी सांगितले कितें तांकां आनी विंगड कंडिशन दूख आसता मागीर तांकां विंगड डायबिटीज आसा BP आसा सकट आसता अशी ग्रेड 4 म्हळ्यार फस्ट चर्म मात्र पील जाता ताजे नंतर डीप वता ताजे डीप म्हणजे लास्ट हार्ट स्टेज जाता वय पुरो ट्रिटमेंट पुरो विंगड ट्रिटमेंट आसा तशें आमी सगळ्यात त्या थेरपी विशीं तांणी दिला आमकां. मेन थिंग हाजो उद्देश कसो म्हळ्यार बेड सोर म्हळ्यार कसो न्हय युजल जावची एरिया खंयच्या गांडी कुर्ल म्हणटा पळय थंय मागीर विंगड कडेन पुरो बोन खंय लागता पळय ते पुरो आमकां चान्स आसा हाका ट्रिटमेंट कसो म्हळ्यार प्रिवेंशन इज बेटर दॅन प्रिवेंशन कशी म्हळ्यार केअर ऑफ द स्कीन बॅक आमी कितले दिसात एक 7-8 वेळा पळयले येतात ना तांकां उडोवन घे बस करून पावडर घालचे तांकां क्लीन करून दिवचे
तत्तावळ पळोवचे ते ग्रेड 1 चूर स्किन तांबडे जेता म्हणून ट्रीटमेंट करचे सांगा ट्रीटमेंट कसं ट्रीटमेंट म्हळ्यार तेचे एक प्रिव्हेन्शन करचे दोन दीस ताका ड्रेसिंग करका ताका आनी प्रेशर पडनाशें दवरका वॉटर बॅड घालतात हेअर बॅड घालतात ते आतां पुशे घालता आमी जाल्यार 3 काळ येता मागीर ड्रेसिंग करचें डेली ड्रेसिंग दिसा 2-3 वेळ ड्रेसिंग करता पावडर घालचे अशें डीप जालें तेंका विंगड वॅक थेरपी म्हणून आयला तशें एक पाईप घालून तांचे पुरो सेक्शन कर मागीर ते ग्राफ्ट प्लास्टीक सर्जरी ते असते तुमी ते बेड म्हणटना म्हाका कुडगस येता म्हळ्यार आमगे समय जेता सर हांव एंड कोरया म्हळ्यार प्रश्न चेड येता सर मॅट्रेस म्हळ्यार आमी हांतूळ आसना तांकां तो ऑर्थो केअर मॅट्रेस म्हणयला ॲडवर्टायझिंग करतात आय डोंट थिंक युजली बेड पण आमी कॉटन बेड यूज केल्ले म्हळ्यार यूज करता करता फर्म जाता दॅट इज द बेस्ट मागीर फर्म अशें यूज करता मस्त स्पॉन्ज एक्शन येवचें स्प्रिंग एक्शन तुका बॉडी शेपच ना ताजी वता युजली इट शूड बी फर्म म्हळ्यार तुका मस्त हार्ड एक्शन म्हणजे मस्त सॉफ्ट लायक फोम मॅट्रेस आनी प्रमाण लायक क्वॉलिटीचे फोम मॅट्रेसेस बट इट शूड नॉट हॅव दॅट स्पॉन्ज नेचर अशें मस्त हें खुशी येता हिंगाचे उडशे त्या आमी एडवायस करात बरें फाटी दुखीनी अशें म्हणून ताणें ಸ್ವಲ್ಪ एक्स्ट्रा केअर बट आतां मेर एडवर्टायझिंग केलो प्रयत्न ते आय डोंट थिंक वी शूड गो विथ दॅट सिंपल फॉर्मुलायज फर्म बेड इज द बेस्ट वन आतां अखेरीच प्रश्न मेगेलो कल्लोत्तो म्हण एक जाता हें कसलें आनी ताजें चिकित्सा कसलें कॉर्न म्हळ्यार कॉर्न म्हळ्यार कल्लोत्तो ते आमगेले अंतपळ आणी करेक्ट आमी कॉर्न म्हळ्यार ते सायंटिफीक म्हणजे आणी करेक्ट ते कसं म्हळ्यार आमगेले ते प्रेशर पळोवन स्किन दाटा भितर वता त्या भितर वता ताजे एक मूल आसता ते आमी काडूं प्रयत्न ताका आमी कॉर्न कॅप ते घालूं प्रयत्न ಕೆಲವು ಆಮಿ ಅರ್ಥೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫುಟ್ ಅಂತ ಸ್ಪೂನ್ ಆಮಿ ಚಂದಕ್ಕಂತೆ ಡೀಪ್ ತೇ వచ్చి ಕಾಣ್ದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ವಾಪಸ್ ಏನಂದೆ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಫುಟ್ ವೇರ್ ದೇವರು ನೀವು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾರಂತ ಶಿಪ್ಪಳೋಕಣ ಉಳ್ಕಸ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ते आमी ट्राय करतात सर्जरी एक करचे दोन्ही रूट काज कसं नसून वापस येण्याचं शिकायचे ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ್ರ ತತ್ತವಳೆ ಎತ್ತ असता सो कॉर्न कॅप दिले ते पळोवन सो वी डू दॅट ಕೆಲವು ಜನ ते कॉर्न आशिल म्हळ्यार आणी पाय आण आशिल मनश एक्का आसना फेलोट्रोपिस एक्क्याचे पान एका वयर एक दवर न्हू एक लोखंडा कायले तो तांबडो कोर न्हू अशें फस्ट कायलेच दवरच्यो ताजे वयर एक 7-8 एक 10-12 पान एक्के पान दवरचे आनी ताजी शाक घेताची पायक मे बी प्रेशर हांवें सून वर्क चेवचो बरो बट आमकां कसं ताजें सायंटिफीक बेसीस और मे बी ते प्लांटर फेशायटीज अशा पुरो प्लांटर करतात प्लांटर फेशायटी सुमार नमुने सगळं हळदी हे ते कसं ऊन करून घालचे आता मी प्लांटर फेशायटीजा विषयी इट मे बी वर्क त्याच्या मी प्लांटर फेशायटीजा विषयी संपूर्ण माहिती घेतलीच आसता आता मी त्याला खरी प्रश्न जाल्ले तशें आमगेले समय अवकाश ना जाल्यार आमगेले प्रश्न कितले आसा उलोवन बशा म्हण जाता कापून हे फुरा निमगेला आनी एक कोंकणी भाशेंत प्रोग्राम केलो म्हणून आमकां मस्त खुश आसा जाल्यार प्रोग्रामाक तुमकां केन्ना जावं जाल्यार आमी अवेलेबल आसा म्हणून हे सांगच्याक आसा थँक्यू वेरी मच फॉर द ऑपॉर्च्युनिटी इतलो वेळू अस्ति आस्ती नोईंग योर बोन्स म्हणलेल्या विशयारी संपूर्ण माहिती दिले कन्सल्टंट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर KR कामत हांकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद डॉक्टर तशीच आमगेल आरोग्य भाग्याचे सर्व अभिमानी वीक्षकांकय हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता.